तुका आर्गां दिता. आमी तुका दिनवास दिता ह्या दिसा पासत. तुवें आमकां राखलें आनी सांबाळलें. देखून बापा तुका आमी मोहिमा दिता. बापा तुजी येवजणे प्रमाणे आमी हांगा हाजीर जाल्या. तुजी येवजण आसली आमी सोगलीं एकठांय येवन तुजी वाखाणणी करूं. काय बरो सोयेग आनी वेळ तुवें आमकां फावो केलो. तुजें उतर शिकूंक आनी ताची समजणी घेवंक. तें आमच्या चालत्या जिवितांत आपणावंक तूं आमकां आदाराचो जाता. तूं आमकां तुजो पवित्र आत्मो पाठयता. तुज्या उतराची मोडणी करून सोशे परी तुजें उतर आमच्या दर एका कुडीच्या सांद्याक पावता. पवित्र आत्म्या, जें कितें आमी आयज आयकतल्यांव, पळयतल्यांव आनी समजतल्यांव तें तुज्याच वरवीं उपजता आनी तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी तें आमच्या कानांनी रिगता. जेजू, तुजें उतर शिकयतल्या आमच्या भावाक तुजे कोरपेन आनी घोटायेन भर. हें मागणें आमी करता त्या जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. आमेन. Amen. Praise Jesus. Praise Praise Jesus. Jesus. You know, So beautiful. आयज म्हाका कितें सांगपाक जाय ते म्हाकाय सांगूंक जाय सिस्टर. हे ऑझलिनान सगळें कवर केलें. येस, सगळें ऑझलिनागे प्रेयरान कवर जालें. प्रेज गॉड. ते Praise सारकें God. टॉपिक केलें सांगपाचें. ओके, चल स्कॉलास्टिका तूं. सिस्टर ओजलिनान एकदम हांव खूब हॅपी जालें. इतलें हॅपी ते आमच्या हितून आहा म्हणून, ग्रुपान आहा म्हणून. आय एम सो हॅपी. Every time she is calling me for anything. Yes. She is nice. And She is warrior now. warrior, mighty warrior. Yes. Amen. Yes. Amen. Praise God. God. हांव खूब हॅपी जालें आतां आयकोन सिस्टर फातिमाच्या सिस्टर ओजरीन प्रेयर कोत्ता हांव कितलें हॅपी Yes. जालें. No, Why? Scholastica, she is very much Even recap she does. Praise God. Why? rooted in the word, grounded in the word, and she doesn't fear any lies from the Satan. Why? She stands straight. She stands Yes. firm on the word. Yes. So आतां हांव फकत देवाक आर्गां दिता कित्याक हांव तें इतलें उलयतां देवाचें कित्याक आमकां देव केन्ना साडिना. वय पळय हांव हिंगा UK येयलें, म्हाका जॉब मेळ्ळें, देव म्हजें सदांच प्रॉब्लमान जाता कामाशीन, तरी हांव सदां देवाच्या नांवान हांव काम कोत्तां म्हज्या कामाशीन. सो सदां देव म्हाजें सांगाताक आहा. केन्नाय दुखता पूण तरी आसतना हांव देवाकूच म्हणटा हांव धांवचें ना, केन्ना धांवचें ना त्या जाग्या वयल्यान. कित्याक आमकां देव सांगला न्हू आमकां प्रमोशन आहा म्हणून. सो हांव थिंगाच रावतां. कोण म्हाका म्हणटा तुका हांव थिंगा घालता न्हू, तूं थिंगा, पूण हांव केन्ना म्हणटा ना. हांव म्हणटा जेजूक ना हांव घालचें ना. तुवें म्हाका हिंगा हाडला, तूं जाणा म्हाजो सगळे प्लॅन्स. सो हांव तें भियोन हांव कित्याक धांवचें ना. सो हांव थिंगाच स्ट्रॉंग हितून आहा. सो हांव जाणा म्हजो देव सदांच सांगा ताका. सेकंड, हांव सदां आदी पासून हिंगाच वेनिसडे एक हें दिल्लें. म्हजो पूत आतां गोंय आहा. तें ग्रॅज्युएशन जालें, सगळें जालें आनी हांवें तेजी BI घेवपाक लागून हांवें अपॉयंटमेंट घेतलेलो लास्ट लायक जुनान. सो जुनान घेतलेलो आनी तेजी डेट येयना जाली कॉन्सुलेटीन. तर हांव जुलायान येयलें, सेप्टेंबरान तेचो डेट येयली, सप्टेंबरान येयली तेची डेट. आनी मागीर तेणें म्हाका फोन केलो, मम्मा म्हजी डेट येयली. हांव खूब हॅपी जालें. वाव. आनी हांव सदां प्रे करप देवाशें. हांव जाणा सदां अशें बरोवप म्हजें आनी बुकाचेर बरयतालें हांव तेन्ना. सो म्हणजे तूं थँक यू जीजस फॉर अपॉयंटमेंट सगळें तशें हांव बरयतालें. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द ऑथॉरिटी हू हॅज दॅट ऑथॉरिटी टू गिव्ह द पासपोर्ट. तें हांव सगळें प्रेयर कोत्तालें. मागीर आनी म्हाजो चेडो सांगताना म्हाका कळलें कितें पूण आहा म्हणून तितून. म्हाका म्हणलोलो मम्मा हांवें म्हणलें केन्ना डेट येयल्या. तो म्हणलो May 25th दीस 2023. सो आनी 9 म्हयन्यांची डेट येयल्या BIची. आनी आमी सगळीं हिंगा आहा, म्हजो चेडो एकलोच थिंगा आहा म्हणून म्हाका अशें दूख भोगलें. आनी May 25th येयली तेची डेट BIची. हांवें मागीर म्हटलें जेजू हांव सॅड ना, तुजे प्लॅन तूं जाणा. सो ते कित्याक हें केलां पळय तें.
हांवें कांय हें करूंक ना, कांय चिंतून हांवें म्हाज्या चेड्याक सांगलें तूं कांय वारी जायनाका, कितें बरें तें जातलें. हांव केन्ना वारी जायना आहलें, पूण देवाचो हें करून आहलें. तूं जाणा डिसेंबर क्रिसमसा पयलें डिसेंबर 20th म्हजो चेडो म्हाका सांगता, मामा देर इज गुड न्यूज. हांवें म्हणलें वॉट? Praise God. भुरगो न्हू, सो हांव गुड न्यूज सदांच हांवें म्हणलें वो कितें शिकता काय, वो आनी कितें जालां काय, वो कितें हांव गुड न्यूज. पूण हें कांयच म्हाजे तकलेन ना, कित्याक हें येयला, डेट येयली. कॉन्सुलेट तुका केन्ना चेंज करिना पोर्चुगीज. You know when is my date now? They changed my date. January Wow. 6th. Praise Jesus. What? Praise January God. 6th? वय पळय देवान म्हाजे कितलें पळय मे 25th टर्न अप करून Yes. जानेवारी 6th हाडली आनी तेची आयज BI जाली, अपॉइंटमेंट जालो. आतां Praise 15 God. दिसांनी तेजो अपॉइंटमेंट मेवतलो. सो Praise दिस पळय देवाशीन कोरली पदवी Yes. ना म्हणून येना. ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ माय Possible. गॉड. हांव Yes. कितले रडले, म्हाका देव केन्ना साणिना. Yes. आनी थोडें कितें म्हाका ओके न्हू सिस्टर सांगपाक Oh, yes, please. ओके Please कित्याक go व्हडलें ahead. हें Uh, No, yes. no, no. हांव हें कित्याक सांगता सगळे आमच्या भयणाकूय कोंक Yes. हें आमी केलें म्हणटकूच हें जाता, कितें जाता. Yes. Praise वय God. सिस्टर आतां हांव आनी म्हजें चेडूं आनी म्हजे हिंगा स्टुडंट न्हू, ते स्टुडंट हें कोत्ता, तांकां काम बी करूंक जाता हिंगा UK. सो हांव ते हिंगा स्टुडंटांचे काम कोत्तालें केन्ना हिंगा स्टुडंट म्हणटोच ते काम कोत्ताले, शिकताय ते आनी ते तितले आवर्स तेणें काम करूंक जाय. सो हांव जुलायान येयलें. हांवें म्हजे इतलें चेडवाक सांगलें, बाबा तूं काम कोत्ता न्हू, तितूंतले कितेंय तुजे पयशे इल्ले पासून ते गरिबांक तुवें दिवंक जाय, कोणाक तरी तुका कित्याक देव तुका दिता म्हणटच तुवें देवाकूय ते दिवंक, देवाच्या हितून ते दिवंक जाय. ओके मामा म्हणला. ते सदां आपणाची पेमेंट येयलो म्हणटो आमच्या पापाच्या अकाउंटान घालताले आनी मागीर आमी धाडटाले ते. हें हांव सांगता, हें हेका लागोन न्हू, पूण आमच्या सगळ्या भयणांक कळपाक लागोन. सो आतां ते पयर कुवेट वचपाचें आहलें डिसेंबर 13 ते कुवेट गेला आपणाच्या फ्रेंडांक विजीट करूंक. सो ते म्हणल्यार मामा सगल्यो टिकेटी हाय आहा म्हणटा, डिसेंबर म्हणजे सगल्यो टिकेटी हाय. सो लुफ्तांसार आपूण वयता म्हणून थिंगाच सवाय आहा म्हणा लागलें. हांवें म्हणलें ओके £700 म्हणा लागलें. हांवें म्हणलें ओके, पूण तूं जाणा मामा हॉल्ट आहा म्हणा लागलें 24 hours जर्मनीक 24 hours. मागीर हांवें म्हणलें वय तें धाकटें न्हू 18 years old. हांवें म्हणलें इट्स नॉट गूड बाबा 24 hours. वॉट टू डू मामा, इट्स व्हेरी हाय. हांवें म्हणलें पळोवया राव, पापाक विचारुया म्हटलें. तितल्यान पापा येयलो आनी म्हाका म्हणा लागलो ना 24 hours वचो नाका, ना इट्स नॉट गूड म्हणा लागलो. आनी हुंय पळय आनी उरलेले पयशे आपूण घालता म्हणून लागलो पापा तेजो. सो हांवें म्हणलें ओके पळय न्हू आनीक पळय कोत्ता ऑनलायनीचेर. मागीर ताका मामा क्विट एअरवेज आहा म्हणा लागलें. हांवें म्हणलें वय मागीर क्विट एअरवेज सिस्टर £2,000 अशी सगळे हेका. आनी तेन्नाच ताका पळय देवान हें केलें £600. हांवें Wow. बुक कर म्हटलें. Oh, सो इतली Praise God. Praise God. only £600 पळय ताका Praise God. देवान Thank you, टायमार Jesus. Hallelujah. वय पळय. Praise God. आनी पळय तेच्याच कजनान तेच फ्लायट सेम फ्लायट ओके 700 KD 700 म्हणजे 1.5 lakhs तेणें तेच हें तिकेट तेणें काडल्या म्हणजे त्याच्याच कजनान. हॅलो. praise. Yes, Hello, hello. praise God. Praise God. आनी म्हजे चेडवाक ओन्ली £600 पळय. हांवें मागीर ताका सांगलें कित्याक हे भुरग्यांक कळोंक न्हू. हांवें म्हणलें Yes. पळय हें तुका कोणें दिल्या, देवान दिल्या. कित्याक दिल्या, कित्याक तुवें तुजें कितें तरी शेअर कोत्ता देवाच्या हितून तेका लागोन तुका ते दाखयल्या थिंगा पळय हें तुका हांवें दवरल्या म्हणून ते पासून ते इतले Praise हॅपी. God. Thank you, वय Jesus. आनी न्हू सिस्टर सदां ताका कुवेट आसतना माजरां म्हणजे ताका उही एलर्जीक जाताली ताका ब्रिदींग बंद जातालें एलर्जीक जावन. आनी ते आतां आंटीगेर गेला तेंगेर माजरां आहा. अरे मामा आपूण कितें करूं. मागीर हांवें हितून न्हू डिक्लेरेशनाचेर आहा एवरी एलर्जीक इट वील नॉट हर्ट or it will not harm.
येस आनी येस ते ताका रिपीट कोर म्हटलें सोद्दां डिक्लेरेशन ते आनी तुका कितेंच जावचें ना म्हटलें आनी ती न्हू कुयटी ती जाणा ताका प्रॉब्लेम आहा अहें म्हणोन ते हेचे आनी ते म्हाजे कजन ते म्हाजी हे म्हणटाली कितें तेजी आंटी ताका इंजेक्शन मारून धाड हांवें कॅरूच करूंक ना इंजेक्शन मारून धाड हांवें म्हणलें तूं हें डिक्लेरेशन कोत्तोलें आनी तूं वयतलें तूं जाणा आतां गेलें ते ताका प्रे केलें आनी धाडलें हांवें आनी आयज 1 मंथ रावला कांय एलर्जीक ना माजरां तेजीशी न्हिदतालीं Praise God. Thank you, Jesus. praise God this is our God पळय आमचे Praise God. जेजू yes and this is God. my Thank you, testimony Jesus. to glorify Praise God. Thank you, Jesus Jesus. Yes, Karga. praise Jesus God. Karga. Praise God. Oh, so wonderful. आणि हा Yes. Astika? ना सिस्टर आहा जायत्यो मागीर पोत्तून येतोलें हांव Yes, and Holiday you know, आसता hore तेन्ना. म्हणल्यार आमकां कितल्यो संतोष भोगता आयकूंक Praise God. पळय आमी देवागे काम कोत्ताय तेदो न्हू देव आमी देवागे इलेशें कोत्ता आसतलीं हिंग येवन आमी वय. एक वर बसताय हो दोर बसताय बसता. हो फोन घान ह्या टीन त्या टीन भोंवताय वय पूण सिस्टर आमी इल्लेशें कोत्ताय ताका देव आमकां कितू दिता चोय कितलें Praise दिता God. Thank you, Jesus. हिशोब ना तितू दिता दिता God. आमको आपणावपा जायना तितू दिता देव Praise God. कळ्ळें पळय देखून हांव वय सांगपाक सिस्टर सोदतां कळ्ळें ओ आमी धाकलोसो ग्रूप स्टार्ट केलो धाकलेशें कित्याक कोंकणी भाशेन देवागे उतर उलोवपाक आनी आतां वय चोय भयण एस्कोलास्टिकान सांगलां ते एवरी स्टेप कितें जावं तेगे लायफान तें देवागे उतर कितें म्हणटा तें पयलीं चिंतिता Praise वय God. हितू पयशे फारीक करपा पडटाय देवागे उतर म्हाका कितें सांगता कोणागे फावोर मुजे आहा तें पयलीं चिंता तें वय चिंता हांव कोणागे भुरगें जे या. म्हाका एअरलायन्स हें सांगता मगे देव म्हाका कितें सांगता देवागे फावोर मुजे आहा वय सो आमी Praise खूंय God. गेलीं आमकां पयलें आमकां फोनूच कोत्ता जाल्यार वायफाय जाय न्ही वय कनेक्शन वय कनेक्शन जाय आमकां कनेक्शन जाय जाल्यार पासवर्ड जाय आमकां हा वय खूंय Yes. गेलीं जेवण जाय उपास रावताय आमी जेवण जाय नरिशमेंट जाय ना जाल्यार आमी अस्कोत जाताय वयवो Praise ना God. Why, sister? कित्याकूच खूंय वयता जाल्यार डायरेक्शन जाय आमकां ना जाल्यार आमी सांडटाय वयवो ना Praise God. वय Why? सिस्टर Oh, praise God. सगळें हें देवागे उतर तर आमी जाणोय त्या उतराची आमकां समजिकाय मेळटा जाल्यार आमकां सगळें मेळटा पूण ती समजिकाय आमकां आहा ना ती समजिकाय ना म्हूण आमी सगळीं बारबो एकठांय जाता हिंगा आनी वय एकमुका समजायताय देवागे उतर आमी मन आमगेलें नवसोदताय हें उतर आयकून वय Yes. पूण येताय न्ही हो वेळ आमी आतां आमगे कोणो सोयर येता मुगे कोणो सोयर येता हांव झुमाचेर रावन ताका उलयतां ना हांव फोनाचेर रावन ताका उलयतां ना हांव सारकें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कोत्तां डायरेक्ट उलयतां वय डायरेक्ट सगळें उलयतां दोळ्यांनी हूंय घाना हूय हा हू करून उलयतां पूण आमी हिंग येताय तेदो न्हू आमी डिस्ट्रॅक्ट जाताय आमी हिंग येताय तेदो हायर सगळीं कामां कोत्ताय वयवो ना वय आनी सिस्टर आमी मागीर कितें जाता तें उतर आयकूंक पावनाय तें उतर आमी आयकनाय आमी देवाकूय प्लीज कोन्नाय आनी आमकांय प्लीज कोन्नाय हें म्हाका दिसोता मुगे धाकलो भुरगो आहा तेदो न्हू तो हिंगा न्हिदता हिंगा हे रुमांत आनी तो म्हाका चोयत रावता अशें करून हांव हिंग उलयता म्हूण कित्याक तो आमकां आतां कितू वेळ जालो 10:30 जालीं तो आनी हांव आहा बोगोर तो न्हिदना सो हांव कितें म्हणटा सायबा चल मागीर हांव फातिमा म्हणटा कॅन यू प्लीज चॅक हांव वयतां सो हांव मागीर थिंग ताचे बोगले न्हिदलो आसता हांव चिंततां जेजू हांव तुकाय प्लीज कोन्ना आनी म्हाकाय प्लीज कोन्ना यू नो आनी म्हाका गिल्ट जाता जेजू म्हणटा तूं ओगो राव तुवें लोकां आपयलीं न्ही तूं ओगो राव चल ताका न्हिदाय फातिमान काम केलें सगळें Praise God. Thank you, That's how Jesus. our God is. कोणू पूण जेजू जाय आपणागे उतर उलोवपाक जेजू Amen. कोणाकूय म्हूण सोदता आनी Yes, व्हडली मनीस God. नाकाय ब्रदर विन्सेंटा भाशेन ताका व्हडले प्रिचर नाकाय सादे मोनाची मनशी सोदता तो आमचे Praise भाशेन Thank you, Yes, Jesus. praise आज God. बरीच 20 जाण जालीं बरें दिसोलें हाल एकल्यान वचून अरे बुधवारा मिटींग जाता यो तूं म्हणलें आपयलें
काय बरं दिसता ताजे कानार उतर पडले हाले ताकाय प्रॉब्लेम आहा तेतून ते उतर घेवन ते उजार करपाक कळ्ळें ताका तुवें शिकयलें परवीन देव सौदा धाडटा आपणागे राजांत व्हडलो प्रिचर म्हणला म्हणून हांव आयला आता व्हडलो प्रिचर कोण हांवें कानार आयकून हांव आतां म्हणलें यो या व्हडलो प्रिचर म्हाजें नांव काडलो व्हडलो प्रिचर तुगे मातशें आवाज व्हडलो न्ही तो आम मातशें मातशें सुसेगाद वेल यू नो सो नो हांवें म्हणलें आजचो आमगे अटेंडन्स ल्हान जाता आनी आमकां दूख लागता कित्याक आमी हांवें देवागे उतर टायम नासतो पासून आमी मुखार सोदताय करया म्हूण आमकां जाय हालीं तुमी उलयलो न्ही तोंडात उतर काडून भायर काडलो न्ही सिस्टर आयज म्हाका हें जालें आयज तें जालें चोय स्कॉलास्टिकान काय बरें सांगिल्लें Praise God. आनी ते भाशेन आमगे काजरा गेल जाल्यार बुफे ले कोत्ताय ते भाशेन जेजून बुफे ले कोन दवरलो आहा पूण जेवण दिवपाक कोण वचना कित्याक कोणा तेंच वयताय आनी आमी दुसऱ्या ओडून हाडया ओलिव्या हय हांव मुगे आज सासपायक हें दितालें उतर दितालें तो बरोको आयकतालो आतां म्हाका आनी बरें एशें कोन्न सांगपा येता सो फटाफट म्हाका हें बी मेळटाय स्क्रिप्चर बी मेळटाय सो तो ओय कोन्न बरो आयकोता बरें दिसोता प्रेज गॉड चोय ओजलिनान तें प्रेयर केलें तें तूं सोगलें घालां बरें प्रेयर केलें सोगलें इन्क्लूड केलां कित्याक तें उतर घेवन आमी पयलीं सद्या हिंग कितें एकठांय जाताय तें देवागे उतर आयकता तें देवागे उतर आयकूंक तें आयकीन म्हणटरी आमगे काळजां दवरूंक काळजां जालें म्हणटरी आमी तोंडांतल्यान भायर काडूंक सगळें जोरी आमकां तें उतरां उडोवंक ना आमच्या तोंडां कितें येता सारकें आज कितें जालें सगलें नाक तें तोंडां येता सिस्टर तें हें देखून चोय आतां एस्कोलास्टिका कितले प्रॉब्लेम आयले अरे ही टिकेट आनी कितें जातली ना ताणें म्हणलें हांव जाणो हांव कोण तें म्हाका सांगपाक गरज ना सो प्रेज गॉड दिस इज वॉट हे म्हाका इल्लेशें उतरान सांगपा जाय आसलोलें येताय 20 जाण जालीं बरें दिसोलें आमकांय उमेद येता ब्रदराकूय उमेद येता हा करया हें करया आनी देवागे उतर सांगया आनी पवित्र आत्मोय म्हणटा आसूं आयज बरें दाखयता हांव तुमकां Praise Praise God. God. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. And thank you, Jesus. Really, thank you, Jesus. Jesus Thank you, loves us. Jesus. जेजू आम सगल्या भरपूर मोग कोत्ता जाणो भरपूर आनी सगले वचून ताणें उतर दिलो जाय पूण आमी तरी जेजू राव मातशें म्हाका काम आहा जेवण रांदलो ना म्हणलें जाल्यार कितें जातलें तो बाबडो बसून वतलो रावतलो थिंग बसून आनी रावतलो थिंग बसून तुका टायम आसपाचो ना जेजू तूं बसून रावता हांव थोडेशें मुगे शेअर कोत्ता पयलें हांवें एक टेस्टिमनी दिव या सिस्टर एक टेस्टिमनी हांवें दिवून हिंगा क्रिसमस आनी न्यू इयर ते दिल्ले आनी एक उलो मुगे टेस्टिमनी दिवपाची ते दिसा हांव फ्रायडे एक दीस फास्टींग दवरलो बेश्टो उदकाचो म्हळ्यार इवनींग जेवपा आहलोलें मागीर तेज्या पयलीं कितें जालें ब्रदर जॉन्सनागे हांवें विन्संटागे ब्रदर विन्संटागे हांवें प्रेयर अशें करून 10:30 तेगे स्टार्ट जाता ती आयकतालें आयकून आनी म्हाका सकाळ म्हणून अशें करून 10 अशें गोवन सांगलें आज तूं काडूंक पडटलें आनी आपूण शॉपिंगा वयता म्हणपा लागलो बाबा हाडूंक पडटलो ओके म्हळ्यार हांव फास्टींग आहलो बी म्हूण तेका सांगोना म्हळ्यार हांव वाटोलें कित्याक म्हजे भितर आहा मुगे देव आहा आनी अशें करून म्हाका स्ट्रेंथ आहा सो हांव कित्याक ती वर्ड्स उलयता सो म्हाका तें स्ट्रेंथ आहा बट मिटींग काबार जाली सगळें जालें आतां म्हाका बेस्ट ऑफ फियर येयलो त्या टायमाकूच आनी हें कोरोलोलें हाडपाक आतां घोवा सांगना हाडपासून म्हूण ते म्हाका आनी एक पाट फोन मारलो आपूण म्हणजे आपूण शॉपिंगा वयतो हें कोर आसलोलें हें कोरा पयलीं म्हाका एक स्क्रिप्चर मेळ्ळो पयलीं हांव हय स्क्रिप्चर मेळ्ळो कोरिंथियन 2 Corinthians 6 chapter 2 verse घालता घालया फातिमा घालता आनी कोंकणी कोणातलो आतां हांवूय शिकोता ना प्रेज गॉड हें कोरा म्हळ्यार म्हाका एशें कोन्न हांव सारकें हें जाल्लें आवय हाडपा भिरांत शेवपा लागोली आनी वेदर बी चोयलें हिंगा सारकें चड कोल्ड आहलोलें भायल्यान सारकी विंडी आनी सारकें वार माता एशें कोन्न हांव भिलें सारकें आनी
मेलो Oh no, sister. 2 Corinthians 6:2. ओय 6 to ओय ओय Oh, okay. कित्याक देव अशें सांगता, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, होच तो शुभ वेळ, तारुणाचो दीस तो होच. प्रेज गॉड. आता म्हाका सारखे हे वाचून सारखे धीर मेळ्ळा आनी सारखे ते टायमा हे मेळप म्हळ्यार सारखे केश न्हू जेजूगे बरें आदार येसो ते टायमा म्हाका. आनी मागीर हांव एक हे वाचतालें एफिशियन 3:20 केन्ना ते प्रॉमिस वाचता हांव तो म्हाका उगडा. त्या टायमा म्हाका देवान ते हेय दिले एफिशियन 3:20. चल आनी कोण वाचे? आपले पदवेन आमचे भितर जो आपले काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कोल्पूंक शकता ताचे परस ओगले करूंक जाका पदवी शक्ती आसा. सो हे प्रॉमिस हांव जायत फाट वाचतालें आनी त्या टायमा म्हाका सारकें स्ट्रेंथ येयलें आनी तो मुगे कोरिंथीन तो गायलो तेजे घोवान म्हाका फोन मारलो. आतां फोन मारलो तेणें सांगपा लागलो बाबा आपों हाड म्हूण आनी हांवें सांगो ना पासून तेका हांव हाडूंक म्हूण म्हणजे हाडूंक तें सांगलोलें हाडपा ना काय ना. तो म्हाका म्हणपा लागलो आपों हाडूं वयता म्हणपा लागलो आनी शॉपिंगा वचपा आहलो तो मागीर वयता म्हणपा लागलो शॉपिंगाक. आनी म्हाका चोय हांवें म्हळें जेजू तुवें आतां म्हाका आदार धाडलो. प्रेज गॉड. म्हाका हेंशें आतां तूं फास्टींग कित्याक कोता अशें एशें कोन्न बेश्टे विचार येयलो. तूं फास्टींग कित्याक कोता तूं भिरांत येता तूं वोसोन सोदना आनी एशें कोन्न बेश्टे एक भिरांत एशी येयली बट कितें देवान चोय कितको म्हाका हेल्प धाडलें आनी हांव गोवा कन्विन्स कोरपा ना म्हणजे एशें कोन्न म्हणपा लागलें की हय तूं म्हाका हाडूं वोस रे हांवें आजू पास केल रे तेशें कोन्न कांय म्हणना. चो आमगे देव कितू आमचे बरें खरें आदार दिता. जेन्ना आमी पोटाय जाल्या पासून तो आमकां सारको सांबाळटा. हे हांवें नोट केलां खरें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. थँक्यू. आतां काल कितें जालें काल हांवें बसता कुकर दवरला इल्लीशी दाळ आहलो ती तापोवन दवरतो म्हळ्यार आनी स्पून हें घालून दवरला व्हडलो स्पून घालून दवरला प्लास्टिकाचो आनी मस्त म्हाका सिटींत भायर हांव गेलें न्हांवोंक आनी कोण आसोना घरा कडेन हिंगा. हांव गेलें न्हांवोंक आनी अशें करून बरें न्हांवता आसतना प्रेज एंड वर्शीप बरें देवागे हितूंतलें अशें हांव बरें न्हांवता प्रेज एंड वर्शीप कोता आनी देर बंद आहलोलें वास येयल्या भाशेन बट तितू जाय जाल्लो म्हाका. देर उगून चोयलें आपोत धुंवर आनी सारको वास आनी तो मुको न्हू तुमी जाणा आतां पयलीं म्हाका बरें ना म्हूण ते लायटी लागोन मागीर आतां वास गेलो जाल्यार मातशें हें जाता म्हाका आवय हो वास आतां चोय बट खरें सांगोता म्हाका कांयच जावंक ना. प्रेज गॉड. थँक्यू गॉड. तो वास जाता स्पून प्लास्टीक लासलो वास जाता आनी आमगे किचनानू येना वेंटिलेशन ते येना आनी जोन येयला पसून ना फ्रंट आमकां आनी एकटो आहा बट तेरू पासून चोय देव म्हाका कितको प्रोटेक्ट कोता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. देवा आर्का आनी मोहिमा म्हाका आनी तुका. तो जेजू आमचे भितर आहा तो कितूलो काम कोता. Praise God म्हणपाचें. To him whom the power is working in us is able to do so much more than we can ever ask or even think of. Praise God. म्हाका एक स्क्रिप्चर उगडास येयलो ओलिविया सांगपा 1 Corinthians 2:9. 1 Corinthians 2:9. ओके. देवान आपणाचो मोग कोत्तेल्यांक तयार केला ते करेक्ट येस ऑलवेज गेट जाम ब्रदरान दिला कितू म्हणतो 1 Corinthians 1:9. ओके 1:9. No. 26 काय 1 Corinthians 2:9 it is. 1 Corinthians 2:9. सदां तूं उलयत तेदोना ओलिविया म्हाका हे स्क्रिप्चरा उगडास येता. पूण देवान आपणाचो मोग कोत्तल्यांक तयार केलां तें दोळ्यांनी पडोवंक जायना कानांनी आयकूंक ना
मनशाच्या मनान आटापूंक ना अशें जिस्तूच पवित्र पुस्तकान बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे. आर्गांव जेजू आज हांव तुका सांगता कोंकणी नांव मुगे सासपाक इंग्लिशीनूय सांगता थोडी उतरां कोंकणीन आनी एशें कोन्न म्हाका बट तो बरो आयकोता देवा उतर म्हाका बरें दिसोता. Praise God, thank you Jesus. मागे गो कित म्हणटा गे बाय ते आयक हांवूय म्हणटा अशें करून तें भयण आयकना मागीर हो कित म्हणटा ती आनी आयकता हांवें म्हणलें ना तेशें कोन्न म्हण नाय ती आयकतली काना पण एक दीस तेंगो ते काना पण जातो ती. Praise God, thank you Praise Jesus. God. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Well done. Praise Jesus. Praise Argan Jesus, Jesu. thank you Jesus. Argan Jesu. आणि कोण हा? Praise Jesus. ए सुकूर. Praise Jesus. Praise Jesus. हांव सुकूर दिनी सुकूर कुती न्हू आतां हांव रेणुकागे चोयता सने. Praise Jesus. यो बाबा यो. कॅमेरा ऑन कर रे. कॅमेरा म्हळ्यार कित्याक खबर ना आमगे सारकें हांव तो मोबायल चेंज केला सो ताका लागून हांव रेणुका घेवचे येता. ओके ओके. Praise God. Wow. गोंय येईल मस्त. Praise Jesus. This is so wonderful. Praise God. Brother हुंय गेल रे तू? Let them. I'm listening to the testimonies. Praise God, the praise Lord. God. Thank you Jesus. Praise God. Jesu कारगा. Thank you Jesus. आमच्या बाप सुकुराक खूप टेस्टिमनी हा हांव आयकतलो तर सांगलेलें आमकां की दितलो म्हणून आयज टेस्टिमनी. Praise God. आख्खे वरोस बोर ब्रदर आवाज ऐकिल ना आमदा गेलो. Praise God. Praise God. Praise Praise God. Jesus. Brother, sister, camera हे जायना रेणुका चोयता दुसरेचेर. Okay, okay. No worries. No worries. You continue. पयले सुवातेर बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवास हार घालिता. सगळ्या देण्या पासत. बाबा तुगे 2 डिवाइस आहाय म्हण एको जाता. ना तेन वयलो हे करपा हे केलो तेका कॅमेरा चलना म्हूण सो कॅमेरा लागून हे केला. सो बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवास आर्गां आनी महिमा मागीर कित्याक बरे भाशेन म्हाका सगळ्या देण्यांनी भरला आनी बरे भाशेन घरा हाडला. तेजे पासत बापाक दिनवास आनी आर्गां महिमा. Amen. 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 Praise God. तुमकांय देव बरें करूं दिता सगल्यांक आमचे पासत सदांच मागता म्हूण. आनीक व्हडलो प्रिचर आनी कोण ना हिंगा व्हडलो प्रिचर म्हणटा आमचो देव बाप देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा. व्हडलो तो व्हडलो आमचो म्हणटा तो व्हडलो पवित्र आत्मा. आनीक देवाक आर्गां दिता तुमचे पासत कित्याक एकल्या पासत एकलो दिता आमकां शिकवण तेज्या पासत देवाक आर्गां दिता आनी तीच त्या तत्वाचेर हांव काम करूंक पावलो. ब्रदर विन्संट तूं सिस्टर मेलनी मागीर फातिमा ही सगळीं रेशमा सगळीं आहा थोडीं हांगाय आसतलीं आनीक नांवूय थोड्यांक नको पूण जायते जाणांक उगडास आसा. हांव जेन्ना एमरल्ड लॉलान गेल्लो तेन्ना जायत्यो सिस्टरी मेळल्यो म्हाका थिंगा ती सांगूंक लागली तुजी टेस्टिमनी आयकून आमी जायतें जालें. ती म्हाजी टेस्टिमनी देवाची ती कृपाय वाटल्या सगल्यांक. देवान म्हाका इतल्या हितूंतलो वाटायला आनी इतल्या हितूंतलो पोसला आनी आयज पासून तो राखत आसा. पयले सुवातेर व्हडली टेस्टिमनी म्हणटा ती जेन्ना हांव हिंगासान वयतालो बोटीर वचपाक आनी जेन्ना हांव बोटीर वयतालो तेन्ना आमी फ्लायट हिंगासान गेले गोंयासान गोवा आहली आनी गोंया आमकां फ्लायट डिले जाली. मागीर तेज्या उपरांत आमी दोहा गेले आनी दोहा वयतकूच दोहा हिंगा डिले जावन मागीर थिंगा लेट जाली मागीर ती फ्लायट आमकां चुकली. सो जेन्ना ती चुकली म्हणटकूच सगळे थिंगाच आहा आनी ते दिसाक आमकां फ्लायट ना कांय ना. दुसरे दिसाक मॉर्निंग आहा अर्ली मॉर्निंग आनीक तेज्या उपरांत आमी काय ना कितें ते कोण ना थिंगा बसोन आहा हो म्हणटा थिंगा आहा येतेली म्हणटा दुसरे येतलो तो येता सांगून गेले. पूण हांव तितून देवाक आर्गां दिता आनी हांव नेटा वयलें कांयच नको तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कोणाक कॉन्टेक्ट करूंक जावं सगळे नंबर आहा सगळ्यांक पूण तितून म्हाका नॉलेज कांयच ना. सो म्हाजो एकलो फ्रेंड थिंगासरलो ते आमचे आहले ते
तेमी कोणाक फोन मारलो RCL आमच्या हितून कंपनीच्या हितून असिस्टंट आमच्या ऑफिसांत आनी तेणे सगळे कॉन्टॅक्ट केले आनी आमकां दुसऱ्या दिसाक मॉर्निंग फ्लायटाक रेडी केली. पूण त्या मोदें जेन्ना हें पळय जालां तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितालो. प्रेज एंड वर्शीप, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू. ही म्हाजी उतरां. आनी तेज्या फाटल्यान आमी गेले, ते म्हणटा बोटीर पावले, बोटीर पावोनूय बरे भाशेन सगळे जाले. मावकूस करूंक नाका आसलो. तेमकां सगळें ट्रेनींग करचें पडटा. तें ट्रेनींगूय मागीर हांवें कोणा फ्रेंडाच्या उद्देशीं केलें. सगळें ट्रेनींग जालें. तेज्या उपरांत सगल्यो मिलाग्री. पयली सुवातेर मिलाग्र म्हणटा ती जेन्ना हांव गॅस्टां कडेन वयतालो, गॅस्टां कडेन उलोवन आनीक गॅस्टांक बरे भाशेन सांगून आनी तेंकांय म्हाका देवाचें उत्तर दिवंक मेळ्ळें. ती म्हाजें व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें म्हणटा तें देवाची परगोटणी करूंक. थोड्याशा टायमार पूण देवाची परगोटणी करूंक. देव कोण? सो ते गेस्ट येताले अशे व्हीलचॅरार वो कितें येताले तेन्ना हांव तेंकां सांग तूं चिंती नाका, तूं बरो ना, तूं आतां हिंगासान गेलो म्हणटकूच तूं बरो जातलो. दॅट माय फेथ. हांव तें सांगतालो तूं म्हूण म्हणटालो आनी मागीर तेजेर धाकटे हितून हांव तेंकां सांगतालो पयलीं स्टार्टींग कितें आसलें देवाचें उतर आसलें आनी उतरूच जालो देव. सो हें तेंकां हांव सोंसपणी दिली हेजे भाशेन. आनीक गेलीं मागीर तेंकांय बरें दिसोंक लागलें. तींय बरीं हें करतालीं. तेजे उपरांत तेमी म्हाका कमेंट्स धाडले जायते हांव बरें काम करता, बरें हें करता म्हणून. कित्याक जायते फावटी कितें जातालें तेंकां वस्तू जाय आसली थोडी एलर्जीक आसता. ती फॉरनर तेंकां जायते एलर्जीक सिस्टर तुमी जाणात तुमी. फ्लावर एलर्जीक आनी हेजी तेजी एलर्जीक. सो हांव तेंकां मागीर प्रोवायड करतालो. कितें जाय ग्लुटन फ्री मागीर पास्ता आनी कितें आनी हांव पास्ता रांदतालो. लायफ कावंटर सगळे. मागीर तेन्ना ती येयली म्हणटकूच रांदपाचें सगळें करपाचें लायफ कावंटर्स. तेंकां कितें कितें जाय तें भाजी कसली जाय आनी कितें तें दितालो. सो हें करून तें ती खुशाल जातालीं. जाय तें तुमकां सांगता हांव पयशांचें ना पूण देव म्हाका कसो दितालो पळय म्हाजी गरज. गरज म्हणजे म्हाका हांव कितें 2 वर्सांनी गेल्लो आनीक जायते पयशे दिवपाचे आसले कोणाक आनी कितें अशें करून एक एक म्हाका पयशे येयत रावले. टिप्स दिताले म्हाका ते. पूण हांवें कितें केलें हांव म्हाजें कितें करतालो हांव डिवायड करतालो सगळें. कोण आयदनां धुता तेका दितालो, कोण भाजी कांतता तेका दितालो. आनीक तें करीत रावलो न्हू तेन्नाच म्हाका दुसरें येवंक लागलें. आनी म्हाका उगड आसा व्हडली हें जाली म्हणटा ती केन्नाच म्हाका 10 वर्सां जालीं आतां कंपनीन 10-12 वर्सां जालीं. पूण केन्ना इतले टिप्स मेळोंक नाहले. हांव बोटीर म्हणजे काम करतालो आनीक एक फावटी म्हणटा लायफ कावंटरार एक गेस्ट येयलो आनी तेजे चेडवाक तेंकां एलर्जी आसली आनी तेका कितें करतालो पेस्ट्रीन वयतालो तें ग्लुटन फ्री आनी हें तें वेगन इवन तें एक सुद्दां खायनाहलें. सो तेंकां डिजर्ट जाय पडटालें आनी हांव डिजर्ट तेंकां सकाळसान हाडून दितालो. मागीर ते खुशाल जाले आनी तेजे पाय $100 दिले. $100 म्हणजे तुमी जाणा 8,000. सो पयलीं $100 दिले. मागीर ते हांव म्हाजें काम करीत आहा म्हणटो. पूण हांव तो स्क्रिप्चर वाचता तुमकां एक स्क्रिप्चर हांव वाचतालो. हें बेश्टें जावंक ना देवाक फुडें घालतालो. सकाळीं हांव उठलो म्हणटकूच तो म्हणटालो स्क्रिप्चर आनीक हांव तुमकां वाचून दाखयता. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. The Spirit of the Lord is in me. Lord Himself has anointed me. Thank you, Jesus. I am the body of Christ. Thank you, Jesus. I have the mind of Christ. Wisdom of God is formed within me. Thank you, Jesus. I can do all things through Christ who strengthens me. Thank you, Jesus. The Spirit of excellence that rested upon Daniel has rested upon me. Thank you, Jesus. I am doing excellently good in my work and I have the top in my result. हे म्हणटालो ह्या मागण्यांच्या उद्देशी म्हाका जायती शक्ती मेळटाली आनीक जायतें बरेंपण. हांव सदांच म्हाज्या हितून हांव होच म्हणटालो स्क्रिप्चर. आनीक जेन्ना म्हाका देंवचार येतालो पळय नाटपाक तेन्ना हांव थँक यू जीसस हें म्हाजी उतरां. पूण पयलें कितें जातालें हांव ह्या सिस्टरीक फोन मारप त्या ब्रदर रेमंडाक ब्रदर कोरिनाक जायते फावटी हांव फोन मारतालो आनीक जातालो म्हाका अशें जाता. मागीर ती मागणी करताली आनी ती मागणी कशी करताली ती हांव पळयतालो पयलो. म्हणजे हांव ती कशी मागणी करता हांव शिकतालो कशे भाशेन मागणी करूंक जाय ते. कित्याक हांव लोक आसलो हांव असो प्रॅक्टीस हें करतालो पूण कशें करून
फकत देवाक आर्गां दिताली ती चड प्रेज आनी वर्शीप करया म्हणटाली आनी देवाक आर्गां फकत आर्गां तुवें केलें म्हणून. सो ही उतरां आयज म्हाज्या जिवितांत हांवूय करतां, हांव दुसऱ्यांकूय सांगता तुमी ती म्हणनाका, म्हणजे ती उतरां म्हणनाका म्हणजे हें जालें तें जालें तो येयला. हांव ताका सदांच म्हणटा कितें तुज्या हांव पांयां पडलां मस्तितां देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान तुका हांव पांयां पडलां मस्तितां. तो येयत रावता तो कितें कितें आपली नाटकां आपलें तें सादोवंक येता तो, पूण ताका खबर ना आमचे जेजू तेज्याकूय व्हडलो आहा. सो तें जालें. मागीर तेज्या उपरांत हे करून जायत्यो मिलाग्री हांव दुसऱ्या बोटीर वचपाचो आसलो. दुसऱ्या बोटीर वचपाचो आसलो तो एंथम ऑफ द सी म्हूण. सो म्हाजो तो आमचे बॉस आहा पळय शेफ जावं दुसरे ते सगळ्यांचे कमेंट्स आनीक ते म्हाका सगळे बरे करून तांकां गेस्ट बरोवन धाडूंक लागले आनी ती गेस्ट पळय कमेंट मारतात ते सगळे आमचे हेड ऑफिसान वयता, आरसीएलाच्या हेड ऑफिसान. सो ते हेड ऑफिसान वचोन तांकां सगळें हें कळटा कोण कितें करता तो आनी आमकां रेटिंगाक बी बऱ्याक पडटा ते. सो तांकां आमचे मॅनेजमेंट आसले ते सारके हॅपी जाले आनी तेमी आतां कॅन्सील केला म्हाजी दुसरी बोट आनी आतां हिंगाच दिला. सो तूं म्हणटा हिंगाच जावं म्हूण. आनीक तो एफएमबी डायरेक्टर आसलो तोय सारको खुशाल आनीक तूं बरे भशेन काम करता बरो हेतून. आनी म्हाजें चिंतप कितें आयज ती गेस्टां आहा म्हाजें हांव सदां तांकां सांगता ती गेस्टां आहा म्हूण म्हाका जॉब मेळलो. सो हांव तांकां पयलो हें करतालो म्हणजे एनकरेज करतालो. सो तुमी आहा म्हूण आमकां मेळलो म्हणून. सो ती म्हणटात ना तुमी बरें काम करता म्हूण आमकां जेवण बरें मेळटा, बरें वेकेशन आमचें जाता म्हूण. सो ती जायती म्हणजे एकामेकाचें हें करून. सो एक सायडीन ताळी पेटोना म्हणटा ते भाशेन जातालें. आनीक ती अशें करून हेका हें करतालीं आनी मागीर ती मॅनेजमेंटाय म्हणटाली हो तुजो सुकोर तुमचो शेफ सुकोर जायते तुमचे पॉयंट्स हाडटा म्हणून. सो दुसऱ्या तुमचे पॉयंट्स मेळना तुका तो पॉयंट्स हाडटा. हे हांव तांकां हांव सदां जायते पाटी हांव तांकां सांगतालो हांव कोन्ना हे म्हाजे भितर पळय जो आहा तो जेजू करता म्हणून. हे हांव तांकां स्ट्रेट सांगतालो जायते फावटी. प्रेज जीजस. आनी प्रेज जीजस जेन्ना हांव घरा येतालो तेन्ना आमी दोगांय बाराबर येयल्या आनी सारको फुकट पावलो घरा कडेन. कित्याक म्हाका आमकां टॅक्सीक पयशे दिवंक जाय न्हू एअरपोर्टारसान येता जाल्यार. सो तिका सांगून आमी दोगांय येताले हांव आनी आमचो एकलो कलिग्स आसलो. सो तो आमच्या घरासान वयतालो ते सायडीक म्हणजे आमचे सांजो देयारेल. सो म्हाका तेणें हिंगा सोडलो आनी हांवें ताका कितें सांगलें पयशे घातले पळय तेणें घेवंक ना पयशे. जमलो आपूण हे सायडीन वयता पूण देव कसो पे करता तो पळयात तुमी. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. The spirit of Jesus, thank you, excellence, we Jesus. can see that completely in you, Sukur. Yeah. Spirit Thank you. of excellence, just how it was in Daniel, and also Yes. Joseph, how Joseph was Yes. prosperous. Yes. Praise सुकोर God. तुवें आमकां सगळी गोंय दिल्ली ती बरी आहा. म्हाका एक सांग तूं आजुनूय बोटीर हाय ओ तूं गोंया हाय? तो म्हाका सगळो व्हिडिओ दाखयता. घरा हाय. एके वाटेन हा तो एके वाटेन हा. तू की हाय? रेडिओला की हा? घरा हाय. दोगांय बरोबर हा घरा? होय. पण तुम्ही तुमचे दोन डिव्हाइस हा सामके चालू केल्यात ते. अरे होय. इंटरनेट कवर जातले भितर. Praise ऑलरेडी पे केला देवान. Praise God. Oh, जेजू so कारगा, awesome. जेजू कारगा. कित्याक जेन्ना देवाच्या कामाक हितून हें करता हांव तो बेश्टे मेळ्ळा म्हाका टिप्स बेश्टे मेळोंक ना. जेन्ना हांव थिंगासान कोणाक कितें 4 आने 5 आने धाडटालो तेन्ना म्हाका देव थिंगा डबलान दितालो 100 दितालो. Wow. Praise So God. awesome. Praise God. Praise God. God. जेजू कारगा. जेजू पण हांव एक जे आमच्या बाब सुकुरान आमकां आयज गोवायकी दिल्या तर म्हाका एक ताचें बरें लागलें. तो फकत बोटीर वचोन भितर काम करपाक पयशे जोडपाक जे टिप्स मेळले सगल्यांक वांटले. जेन्ना ताका चान्स मेळलो देवाचें उतर शिकयलें. जेन्ना ताका चड प्रेशर आसलो ताणें आपल्या भाव भयणांक फोन केलो आनी एक बरोबर एवरीथिंग जे ताणें केलें सगळें जें केलें जेन्ना तो भायर आसलो पवित्र आत्मा ताका डायरेक्ट करतालो. आयज जेन्ना तो भवायकी दिता इतली खुशालकाय भोगता ह्या भावांक आमच्या कित्याक तो बोटीर गेलो पयशे जोडूंक लागलो थंयसर कितले लोकांचे बरे सगळे रिपोर्ट बरो येवंक लागलो. आनी देवाचें उतर जें ताच्या काळजान आसा
ते तो कुरकुर करूंक लागलो, दुसऱ्यांक सांगूंक लागलो आणि खरेपणी देवाचो पूत कहो आमचो जेजूचो एक पाटलावदार कहो ताणे ते देवाचे उतर पाडले आणि ताका आयज ह्या जाग्यार ताका आपल्या फॅमिली कडेन पोत्तून हाडलो, आमचे कडेन हाडलो. ही गोवायकी दिवपाक इतली खुशालकाय भोगता. जेजू कारगा, जेजू कारगा. Praise जेजू God. कारगा, जेजू आणि कारगा. ताका ते टिप्स दिताय ते ताका आस जावपा जाताली, अरे म्हाका मेळ्ळे मुको चड पयशे जातले, पण ताणें दुसऱ्या हुस्को पयलीं घेतलो. जेजू तो कारगा. जेजू भितो आहा तो वचून दुसऱ्या दिलो आणि दुसरें ताका पळयता तेन्ना समथींग स्पेशल इन हिम तें पळोवपा लागलो. हांवें पयल्यो तेका लागून हांवें पयल्यो मिलाग्री पयल्या म्हाज्यो जेन्ना हांव दुसऱ्यांक दिता तेन्ना म्हाका देव 100 दिता. ते म्हाजे मतीन आहा आनी हांव तुमकांय सांगता. तुमी तेका लागून म्हाजे सद्दां पयलीं तुमी टेस्टमेंट आयकले आसतली. इवन तुजे नुस्तें आहा, एक बांगडो आहा जाल्यार अर्दो पसून दुसऱ्याक दीत जाल्यार देव तुका आनी 2 बांगडे दितलो. तें आमच्या मतीन आसूंक जाय सदांच. इवन तुजेशी ड्रेस आहा, इवन तुजेशी भांगार आहा, कोणाक घालूंक जाय घालूंक दिया भांगार. तर तुजे कांय वचना. कांय घेवन हे फकत वद्दो बांगडोच न्हय, विसवणूय आहा, वद्दो आहा जाल्यार विसवणाचो वद्दो करा मातसो. होय कितें बांगड्याचो वद्दो करपाक कोणूय रेडी आहा, पूण विसवणाचो वद्दो करा मातसो प्लीज. कित्याक जायते फावटी कितें जाता आमकां न्हू सांगपाक इजी जाता पूण करपाक उणें जाता. सारकें सारकें. तेका लागून करून पळोवंक जाय. दुसऱ्यांक सांगून न्हू पूण करून पळोवंक जाय. हांव म्हाजे ओपनली सांगता कित्याक म्हाजो बूक ओपन. देवान म्हाका ओपन प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तेजे पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता. तेका लागून कित्याक हें देणें म्हाका दिलां, सगळ्यांक ना पूण देवान म्हाका दिलां. Praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. You are special. Wonderful. Yes. You are chosen and set apart. You are unique. You are uncommon. Thank you, Jesus. देवाक हांव आर्गां दिता तुमच्या पासत व्हडल्या प्रिचरा पासत धाकट्या प्रिचरा पासत. आणि देवाक आर्गां दिता आपूण व्हडलो म्हणून. येता हेंग मागता, पयलीं हेंग मागता. दॅट्स आय फील गुड. तूं आतां जेजूच्या राजान धाकटो प्रिचर न्हय, तुका प्रमोशन मेळ्ळां, व्हडलो प्रिचर. Amen. Amen. समजूं नाका की तूं ल्हान म्हणून तुका आतां सामकी हेडक्वॉर्टरांतून ऑर्डर पडल्या तुका आतां. म्हणजे यू आर इन द लायमलाइट ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन. Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. आणि कोण तरी आहा न्ही ब्रदर? वय वय आहा, खूब जाण आहात. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Hello? Silence. म्हाका दिसता आमचे क्लासीर ही आतां पवित्र पुस्तक जी आमची व्हॉट्सएप ग्रुप आहा, एक बायल आसली आनी म्हाका दिसता तिची चोली बरी नासली. म्हाका दिसता 7-8 वर्सांची. जोर येतालो बी, तिका ब्रेन ऑपरेशन करपाचें आसलें. तुम्ही वळखतात ताका? सुमार 1 म्हयन्याची खबर ती. Yes, yes. Then she was discharged. आणि म्हाका दिसता ती भयण आमची युकेंतल्यान येयल्ली. हांगा आयज आहा ती हांगा? No, Katerina. कॅथरीना. Yeah. म्हणटच ती आतां सारकी बरी आहा. ती आतां सदां देवाचें उतर आयकता, आवय आयकता आनी ती चली आतां तिचें ऑपरेशन कांय करपाची गरज नासली. तें घरा येयलां. आतां फकत आनीक ही कोणाची रिक्वेस्ट येयल्या. तिचें नांव मारिया. तिचो गोरकार सेबी हॉस्पिटलान आयसीयून आहलो. आतां ताका आयसीयून त्या हॉस्पिटलान लंडनच्या हॉस्पिटलान काडून ताका आतां स्विंडन व्हेला. थंयसरूच आयसीयून आहा. पूण आतां ताची कंडिशन एकदम बरें जालां. तो दोळे उगडटा, मुवमेंट करता. खूब जाली परिस्थिती बरी जाल्या ताची. आनी फकत तिका सांगलां की कंटिन्यू टू कन्फेस द वर्ड. जेजू तुज्या गायांनी म्हजो गोरकार सेबी बरो जाला. फकत तितलीच चोत्राय दवरा. Praise God. Praise God. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise God. Praise God.
ब्लड क्लॉट झालेले नो ब्रदर तेगे Blood देवाक clot, Thank you, होय. होय, Jesus. होय. Blood clot ओके झाले. या ओके Praise God. Okay, recap करूया रे brother. होय, recap करूया. Praise God. Praise God. Praise God. Bye Fatima, over to you. ब्रदर हांव एक सांगता ब्रदर अरे go direct. हा डेरेक सांग बाबा. ब्रदर हांव मातसो भायल्यान आहा आयज म्हळ्यार मारे मरे माता पाहिलेला म्हणजे तू या संसारान हाय मरे बाबा. हांगा मुनाचेर होय. नाही तुझे बाबा. ना मातसो ब्रदर आयकता होय होय होय. ब्रदर तुका खबर आहा तुका एक फावट एकल्या पुर्तुगीज दादल्याची हे सांगलेली आनी तुवें म्हाका स्क्रिप्चर दिलोलो पळय तेका मोड म्हणून आहा गो. कोण? Thank you, Jesus, that your unfailing mercy and love surround me today. तुवें ताका Hello? scripture दिल्लो हुई brother. You gave him a scripture. Thank you Lord that your mercy and favor surrounds me today. ओके ओके. आणि तो ब्रदर न्हू तेका कितें आहा हिंगा आमी काम करता थिंगा खूब अशें करून वस्तू भायर मेळटा बऱ्यो आनी केन्नाय तुका टेम्पटेशन येता ते घरा व्हरपाक कितें जालें ते आमकां एलावड ना कांय हा व्हरपाक ओके ओके जाणा ओके ओके. आनी तो कलीग कामाचो कलीग तो. होय तेका एप्पलाचो इयरबड मेळ्ळें इयरफोन आनी तो लेटस्ट आतांचो आनी तेणे तो काडलो आनी घरा येयलो आनी तेका काय खबर ना आतां 5 दीस जाले घरा कडेन आहा तो घेवन तो यूज करपाक काय नको ब्रदर तो पूण आहा घरा कडेन आहा आनी आफ्टर 5 days आमी कामाक येयले भितर आनी ऑफिसान आमकां क्लॉक इन आहा थिंगा एका 2 जाण सेक्युरिटी रावले भायल्यान जे तेका इन्व्हेस्टिगेशनाक व्हरपाक तेंकां कितें करून कळवलें काय खबर ना पूण तेणी तेका डायरेक्ट येयलो आनी इन्व्हेस्टिगेशनाक रुमान येयलो आनी इन्व्हेस्टिगेट करपाक लागलो पूण तेका कामाचो काडूंक ना ब्रदर इन्व्हेस्टिगेशन जातकीर तेणी सांगलें तुका HR कडेन हियरींग आसतलें पोत्तू भायर काडला आनी आमी आतां रावताय हांव तेका सांगता तूं भिनाका कांय जावपाचें ना तुका तो पडलेलो मेळलो कित्याक ती कोणाचें चोरूंक ना काय म्हणून पूण मिस्टेक केली म्हणलें तुवें एडमीट केली म्हणलें तुवें मिस्टेक जाल्या म्हणून थिंगाय ताणें सांगलें आपणाची मिस्टेक म्हणून आनी जालें आतां आमी रावता केन्ना हेका हे HRान आपयतले हेका हियरींगाक सडनली आफ्टर 15 days तेका आपयलो HR आनी तो कितें समजलो आतां आपणाक कामाचें काडटा हांवें म्हणलें कांय भिनाका म्हणलें ब्रादरीक फोन मारलो हांवें ब्रादरीक म्हाका तो स्क्रिप्चर दिलो आनी हांवें म्हणलें रावलो ब्रदर तो आतां पोर्चुगीज ते मातशें तूं जाणा ते बिलीव कोन्ना पूण तेणें बिलीव केलें तो Praise God. स्क्रिप्चर वाचून आपूण पळयलो सारको तेका तो स्क्रिप्चर वाचून तेका भार्थ कसो येयलो आनी तो म्हणलो आपूण भिना आपूण वयता कितें जाता तें जावं देवाच्या हातीन घालता आनी वयता म्हणपाक लागलो Praise Jesus. आनी तो ऑलमोस्ट 64 years आनी तेका रिटायर जावपाक सिस्टर तेका 2 वर्सां उरलें तो तेका लागून भिलोलो आपणाक म्हाका खाडी म्हणून कामाचें आमी कांय भिनाका आनी सगळे आमी तेका तो बरो मनीस आमी तेका सगळे कामार घातिल्ले सगळे बरें करता तेका गेलो तो आनी हियरींग कॉमेस जालें तेजें पूण तेका ब्रदर तुका सांगता तेका खूब ट्राय केली तेणी भायर उडोवपाक पूण तो भावार्थार रावलो पूण ती आनी कितें सांगता तितलें एडमीट केलें तेणें आपणाची मिस्टेक जाली म्हणून पूण जेजूचेर भावार्थ धरलो ब्रदर तेणें आनी तेका हाफ एन आवर मिटींग जाली ती 1 hour जाली आनी तेका काडपाक म्हणून ते करूंक ते म्हणून लास्टाक तेका कांय हें जावं ना काडपाक तेका मेळोंक ना पूण तेणी तेका कितें सांगलें लास्ट तुका वॉर्निंग दिता आनीक तो तूं कितेंय करूं तुका आमी काडटले म्हणून आनी तेका ब्रदर तेणी सोडलो मागीर Praise God. Thank you Jesus. आनी तो भिलोलो ब्रदर तो आतां हे हेजेर काम मेळोंक मातशें त्रास न्हू मागीर हिंगा बिलां हारी करूंक पडटा Yeah. Praise God. पूण तेका अजून लोन कांय ना आतां सगळो क्लियर जालो पूण आनीक तेका 1 year दिलां तेणें कितेंच करूंक उपना नाल्यार तेका काडटले कामाचें जेजू काड. जेजू काडटा आनी जेजून चोय तुका कित कोन्न उजार केलो तो प्रेज जीसस होय सिस्टर पूण तो आयकोपाचो न्हू ते देवाचे कितलें मानिना येस पूण तेणें आयकलें सारकें बरें करून आनी बिलीव केलें तेणें कितें आपूण जेजून आपणाक साल्वार केलो म्हणून येतलो प्रेज गॉड थँक यू जीसस
कसल्या वेळार आनी कितें जाय आमकां फकत Yes. देवाची ताकूद जाय What a beautiful. ब्रदर हांव तेका सांगतालो हे जेजूचे पण ते ब्रदर रायट टायमार रायट स्क्रिप्चर म्हणल्यार ते जाता. Yes. Wow. What a wonderful That- message. जेजू Praise नावान. जेन्ना कोणाक देवाच्या उतराची सोजमणी ना तो त्रासान पडटा ताका भायर काडटात ताका खूब धुमाळो येता तेन्ना फकत जेजूची ताकूद आमकां साल्वार करता. Yes. जेजूची ताकूद म्हणटात आमकां ताकूद ना आमकांय ताकूद आहा जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता जितली आमकां सोजमणी मेळटा हांव म्हणटा देवाची ताकूद ना पूण जो कोण देवाचें उतर नको आनी ताका त्रासान पडला आनी जेन्ना तो ताकूदीचेर तो पातयेता देवाची ताकूद ताका मागता. पूण आमकां Praise God. जी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या आमी शिकता देवाचें उतर इतली जाण मेळ्ळ्या उतराची आतां आमकां जबाबदारी चड आसता देखून आमी Amen. उतरा प्रमाणे चलोंकूच जाय. ना की देवाची ताकूद आमकां आसची ना पूण जितली आमकां उतराची सोजमणी आहा तितली आमी ते उतर आमी वापरूंक जाय आनी एक जोयतीवंत जिवीत जिवंक जाय. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Jesus. Brother, what was that scripture, brother? Sogllim Thank you that your unfailing mercy and love surrounds me today. Baba, माझ्या start करा फातिमा. बिब्लिकल virtues I think Thanksgiving ते जे आहा न्हू तो. Okay, yeah. Thanks Thank you. Oh, Thanksgiving. Portuguese man. Derek, what scripture mare? ओय ब्रदर तस ब्रदर Thank आणि you that काम your करता unfailing mercy and love surrounds me today. Surround me Thank you that your unfailing mercy and love surrounds me today. देवाचो मोग आनी ताची ताकूद ताका निवारला. जेन्ना सगळे प्रूफ आहलो सगळे आडकोड ताचे एगेन्स्ट आहली फकत देवाचो मोग आनी देवाची ताकूद ताका निवारता आनी अजून पासून तो कामाचेर आहा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. ब्रदर आणि एक सांगता जोनसाची Praise God. सांग ब्रदर वय सांग. तू रुजाया काय दोन ना रे? ते क्लासिक आहे नाही चोर ओय. आहा. ओके, सांग तू सांग. तू ऑफिसान हाय ना ऑफिसाची भायल्या ना बाबा सुकूर आणि रेणुका एकाच रूमान आहात आणि 2 मोबाईल घेतले. तू आणि रुजाय 2 मोबाईल घेतले. सगळ्यांनी स्टाईल प्रॉमिस केले आता. जॉनीला आणि जोनाथननी स्टाईल केले आम्ही. फोन करता. घराकडे हांव कामाचे हांवें केल्यार कित्याक हांव रुमान आसता आनी म्हाका ते मदें डिस्टर्बन्स कोताक येयना तेका लागून. रे जेलो रे कोणे शीत वावले रे आमचे बाप्पा नमान मरी म्हणटा म्हाका जायना तेका लागून. Praise God. तेच कोत्ताला लागून आसता तुमकां थोडी कितें कोत्ताली आमची आजी आमचे बाप्पा शीत पळय गो शिगमो जाला जाल्यार नमान मरी मागीर पत्तू Praise God. तशें जाता तेका लागून. Praise Jesus. सांग रे बाबा डायरेक्ट. सिस्टर हे जोनस न्हू पयलो सकाळीं उठता तेन्ना असो करून रडटालो इस्कॉलाक वचपाक आनी मागीर ब्रदरी कितें सांगलें हांवें म्हणलें प्रेयर एंड वर्शीप घालता सॉंग्स म्हणलें आनी सदांच हांव तेका घालता उठता तेन्ना ते उठचे पयलीं घालता आनी मागीर हेंच्यांनी आतां 2-3 दीस जाले ऑलमोस्ट वीक जाले जोनस आतां रडना मातसो हें जाता पूण स्कॉलाक भोंवता तेन्ना बरोबर आतां बरो करून वयता. पयलो रुजायक ओन चोयतालो फाटल्यान ते येता वयना काय म्हणून आतां तेका बट चोयना चडशी. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू कारगा. Jesus Christ. आता रुजायाचो या. रुजाय, हॅलो. रुजारिया. सिस्टर सांग. Oh, the testimony तू दवरले ताणे. Continue. तें सांगल न्हू सिस्टर. होय. झाले? होय जालें होय. ओके. Praise Jesus. रुजाय डेरिकान सांगलें म्हणजे तुवें सांगपाचें न्हू कितें मातशें कितें घालपाक चेरी घालपाक कितें सांगपाचें तुका उरला सांगपाक. सिस्टर ब्रदर तेणी ते हेजे सांगलो न्हू
ते कोण तेजी तो कामार तो मनीस आहाल तेजी वय वय जॉनस? हांवें तेजे पासत मागलोले ब्रादर भारतान मागलोले आनी म्हाका दिसलें म्हणजे तेजे पासत हांवें मागले आनी तो मागता तेन्ना म्हाका दिसलें तेका कांय जावपाना आनी तो तितूलो साल्वार जातलो म्हणून आनी सो हांव म्हाका डेरिकान सांगलें हांवें विचारलें डेरिका तेजी म्हणलें केन्ना मिटींग आहा ती म्हाका सांग मागीर तेणें म्हाका सांगलें 2 o'clock तेणें म्हाका फोन करून सांगलें आतां वत्ताय म्हणून तेका मिटिंगेक मागीर हांवें 2 to 3 तेजे पासत हांवें ब्रादर म्हणलें आनी मागीर हांवें डेरिका 3 फोन केलो हांवें कितें सांगलां तेका मागीर डेरिका म्हणपा लागलो आजून तो येवंकू ना मागीर आनी 10 मिनटां म्हाका फोन करून सांगलें म्हणजे तेका सांगलां कांय येना प्रॉब्लेम ना तूं यो म्हूण कामाक प्रेज गॉड ब्रदर आनी एक म्हणल्यार कितें आमी आतां गोंयांत आतां कोंकणीन माय आनी पाय म्हणटाय ना ते पुर्तुगीजीन तशें पाय आनी माय तिवूय म्हणटाय आनी हांव तेका पाय म्हणटा आनी तो म्हाका फिलियो म्हणटा फिलियो म्हणल्यार चेडो आनी ते इतलें रिलेशनशीप आमचें बरें आहा कित्याक तो कितें जाल्यार म्हाका येवन सांगता कोणाक सांगचे पयलीं म्हाका तेजें खूब हें जातालें म्हणजे आतां कामाचो साडीत म्हणून आतां पूण देवानूच तेका साल्वार केलो ब्रदर आमच्या हितून तशें कोणाक दोन ना मातशी मिस्टेक जाल्यार भायर वयता सगळें पळय तूं ताका पाय म्हणटाय तो तुका फिलियो म्हणटा खरें म्हणल्यार तूं ताजो स्पिरिच्युअल पाय जालोय येस कित्याक तुवें मागणें केलें रुजान मागणें केलें स्पिरिच्युअल मामा एंड स्पिरिच्युअल पापा मेड प्रेयर फॉर पापा Yes, right. Praise God. Praise Jesu God. Karka. So beautiful. Praise God. He is God's highly favored child. त्या दादल्याचे केस पिकलेले आहात तोच पाय जायना तो पण मागणी करता देवाक दिवं ताचे उतर आहे का तो आता पाय जा तुझे आता प्रमोशन झालं डायरेक्ट Amen. पाय जाल्लोय दोन भुरग्यांचो आता स्पिरिच्युअल फादर झालाय तो आता स्पिरिच्युअल बिशप जावपाचो आहे तू तू आता Praise God. प्रेज गॉड वंडरफुल टेस्टिमनी आमकां लागता आम्ही मागणी करता आम्ही स्क्रिप्चर घेता पूण जेन्ना दुसऱ्याक लागता तेन्ना आमी दुसऱ्याक मागणी करता ओहो कोई गवायकी दिता पळय कितलें बरें म्हणटा रुजान मागणी केले घेरिकान मागणी केली त्या भाव पासत आनी पळय आयज ही गवायकी कशे भाशेन भुरग्यांनी एका पाय पासत केले आता भुरगीं जाली स्पिरिच्युअल फादर्स टू अ फादर whom they call and he feel यो जाले आता पाय Amen. Amen. Praise God. जेजू awesome Praise God. Thank you, Jesus. God is so And wonderful. brother, hello brother. वयर जाय सांग Brother, म्हणजे बेश्टे हायेणे माझे म्हणलें तेका स्क्रिप्चर I mean, Holy Spirit, what is impossible with managers regarding dual is possible with you. Thank you, Holy Spirit. Beautiful. आणि जेन्ना स्क्रिप्चर म्हणटा तेन्ना म्हाका अशें रडो येयलें आनी हांवें म्हणलें जेजू तो साल्वार जालो आनी करून आनी फॉर म्हाका आनी म्हाका दिसोन पासून तेका अशें करून कितें प्रॉब्लम जातोली म्हणून सो तेका मागीर हें जालो तो आणि ब्रदर तेणे आपणाचे बायलेक आनी चेडवाक लागून सांगूंक नाहलें तो भिलोलो कित्याक आपण काडटले न्हू म्हणून म्हणजे सांगना का देवाक सांग म्हणलें देव भितरलो म्हणलें Praise God. ताणे आपल्या भुरग्यांक सांगना पूण आपल्या फिलियोक सांगले खरेपणी तू फिलियो म्हणून जातो तू पाय जातो स्पिरिच्युअल फादर पूण तुवें ताका सोडलाय तुमी ताका सोडला सामके स्क्रिप्चर यूज केला पळय आतां व्हडली तो आतां कामाचेर सारवा जालो ताजो बावाट काडलो आनी आतां देवान आपली मोहिमा दाखयली त्या मनशाक कशे भाशेन जेन्ना ताका गोड धरलो ना वय चूक केली कोणीय चूक करूं शकता पूण देवाची काकूट आनी देवाचो मोग ताका आतां साल्वार करता आनी ताजोय बावाट वाडटा ताजो तोंमन जेजूशी वाडटा आय एम शुअर इट विल बी अफेक्टेड ताजे फॅमिली मध्ये हो बावाट वाडटलो आमचे डेफिनेटली वाडटलो Praise God. Great job, Filio and Filia. Filio and Filia, होय तुमकांय प्रमोशन हा हे बरें काम केलें म्हणून तुम्ही समजतात की ताका तो मानसलो म्हणून पूण जेन्ना तुमी मागणें केलें तुमी एका शेतकामती भाशेन ते बी रोवलें ताच्या जिवितान ते देवाचें उतर दिलें त्या उतरा वरवीं ताका फायदो जालो
हे पीक तुमकांय तुमच्या फॅमिली मध्ये आहा. ओके, जेजू कारगा, जेजू कारगा, Praise God. जेजू कारगा. आणि कोण हा? हॅलो. ब्रदर एक पयर एका मांडे सोत जेजूचे सोत ते दिसा उत्पन्न जालें म्हाका उदक्या म्हणजे हे म्हणजे तुका सांगपाक म्हळ्यार बातिजात म्हणल्यार आमी म्हणटाले बातिजाताची म्हाका ती बरें दिसलें आनीक ती शिकोवण मेळ्ळन म्हाका भितरल्यान कोणाकूय आतां हिंदू जावं कितें कोणाकूय हांव पयलें चिंत्तालो कितें तांकां क्रिस्तांव जाल्यार तांकां म्हणजे सांगूंक जाय म्हूण. सो आतां म्हज्या सांगूंक जाय म्हाज्या जेजूक तूं मान, तूं क्रिस्तांव जावपाक येना पूण तुज्यान पयलो जेजूक मानूंक जाय. जेजूक मानलें म्हणटकूच तुका मेळटलें म्हणून. सो तें बातिज्म कसलो बातिज्म तो ते दिसाक उदकें करून सांगलें देखून हांव देवाक आर्गां दिनवासता. कित्याक धाकट्याच्या वेळाक एक हें करून तें टॉपीक येयनासतना पयत आत्म्यान आमकां जें शिकयलें सजमणी दिली तेजे पासून हांवेनूय काल आयकलां ब्रदर, बरें दिसलें आयकोन तुजें तें बॅप्टिझम. कित्याक जायते फावटी आमी इगोज मातयेची आमकां शिकोवण सारकी मेळना. सो तेका लागून आमी तें धांपून दवरल्या भशेन फाटलेपणाक धांपून दवरल्या भशेन ते भशेन जाता. दी हें कितें गिव मी माय नेम इज जिमी. सो तशें जातालें पयलीं. सो आतां तें ना, आतां देवान दिलें म्हूण तेका लागून कितें देवाकार येयलो जाल्यार पसून थँक यू जिजस, डायरेक्ट थँक यू जिजस, थँक यू होली स्पिरीट. तुम्ही जे शिकवण त्या बाप्तिस्मा वयर एक्चुअली स्पीकिंग खरें म्हणल्यार पयलो आमी बाबाट धरूंक जाय, तेजे उपरांत आमी पवित्र आत्मा घेवंक जाय आनी पवित्र आत्मा गेल्या उपरांत निमणो बातीस घेवंक जाय. आमचें कितें जालां, आमचें सगळें पोत्तेच जालां. पयलो बातीस, मागीर तें भावाट धरलो सोत मानलें तें सोड. बातीस जाला, सर्टिफिकेट हा, इगोर्जेक येता, मिसाक येता, फेस करता, नोवेना करता, मिसान दिता, हें चलता आमचें, घर चलता. पूण हें खरें सोत मानपाचें काम देवाच्या उतरा वरवीं हें कोण चिंतिना. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना पयली इगोज कॉमेन्स जाली, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान पोत्तून गेलो तेन्ना ते शिस कितें करताले, ते बातीस दिवपाक धांवनासले, ते पयले देवाच्या उतराक परगट करपाक धांवताले. देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेन्ना लोक आयकतालो तांचेर पवित्र आत्मा पडटालो. जेन्ना तांचेर पवित्र आत्मा पडटालो आनी ते पळयताले की आमचें जिवीत बदलना, तेन्नाच की तांकां बातीस दिताले. पूण आयज कितें जालां, सगळेंच बदलना. पयलो बातीस दी, अरे बातीस घे, तुका घे इगोर्जेन, तुका आतां पयलो घे भितर घे, तुका सर्टिफिकेट दी. तेजे उपरांत सोत मानपाचें आनी पवित्र आत्म्याचें कांय पडोंक ना. आमी बातीस घेतला, आमी स्वर्गाक येता, पटवता आमी. देखून सजमणी दिवपाची एकदम गरज की पयलीं आमी सोत मानूंक जाय आनी सोत मानपाक आमकां जाय उतराची सजमणी. आमकां जाय उतर पोत्तून पोत्तून आयकोंक. जेन्ना आमी उतर आयकता ते सगळे कोणी आमकां सजमणी दिवन आमकां सजमणी मेळटा, तेन्ना आमी कितें करता, हे उतर जे आमी सजमल्या ते आमी आतां पाळटा पवित्र आत्म्याच्या आदारान. वी बिगिन टू बिकम डूअर्स ऑफ द वर्ड. जेन्ना आमी डूअर्स ऑफ द वर्ड ते उतर कोत्ता, तितलो पवित्र आत्मा आमकां आदार करता. तेजे उपरांत आमी बातीस घेतलो वा ना घेतलो ताचें कांय आमी इफेक्टान वेचना बातीस घेवंक ना म्हणून. पूण कित्याक बातीस आमकां स्वर्गाक वचचो ना, वय बातीस गरज आमकां, पूण बातीस घेवंक ना जाल्यार नो प्रॉब्लम. कितें म्हत्वपूर्ण म्हणजे इम्पॉर्टंट कितें, आमी सोत मानूं. सोत मानलें उतर, तें उतर पाळलें, तेन्नाच की आमकां पवित्र आत्मा आमच्या आदाराक येता. तेचे उपरांत तूं बातीस घे, उदकान घे, सोडान घे, कोकोकोलान घे, कित्यान घे, पूण पयलो सोत मान इतलें दवरून आमच्या मनान आख्खो दिसभर सोत मान. फकत इगोर्जेन न्हय, सोत मान. जें कोत्ताय, जें तूं डिसिजन घेताय, सोत मानून घे. आनी तेन्नाच की आमी देवाची महिमा सदांकाल पळयतले हांव, कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच
Hallelujah. Yes, Thank God. you, Jesus. जेन्ना स्क्रिप्चर आमी उतर करता आमी जाणत देव आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून तेन्नाच की ते उतर आमच्या जिवितान घडोवन येतले आमी महिमा पळयतले हांव तज्ञांक जेजूक आनी आमच्या सर्गीच्या बापाक आमी ही महिमा वाखणली दिनवास आनी आमी आमची घोळकी दितले हांव आनी जेजूचे नांव आख्या संवसाराक भासतले आमच्या उतरा वरवीं Amen. आमेन Amen. तर कितली गरज आमकां आमची घोवायकी दिवपाक कितली गरज आमकां स्क्रिप्चर हांवें केलो ब्रदर हय कितें म्हणटाय कितें म्हणटा महिमा पयली देवाची तो स्क्रिप्चर हांव सदांच म्हणटालो आनी तो हांव आमच्या भुरग्यांकूय सांगतालो तो स्क्रिप्चर तुमी शिकपाक बी तो वय 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 आय हॅव द माइंड ऑफ क्राइस्ट म्हणजे मन हा जेजूचे मन हा सुरेस्पराचो आत्मा मुजेर आसा म्हाका अभिषेक केला ताणें म्हाका आपल्या मोगान बोलला ताजे उपरांत द स्पिरीट ऑफ द I thank you for the spirit of wisdom, knowledge, understanding, counsel, might, the fear of the Lord and the mind of Christ. इसायास प्रवादाचो 11 वोड 2 आणि पहिली चीट कोरिंथकारां 2 वोड 16 Mind of Christ. फर्स्ट टाइम इथून म्हाका माझा भावार्थ वाडलो जेजू कारगा जेजू कारगा Okay. जेजू कारगा Jesu carga. Born perpetua. All right. Recap करूया brother. Start. गेल्ल्या बुधवाराक आमचो विशय आसलो पवित्र आत्म्याच्या बावतिस्माची समजणी. भाव विन्संटान आमकां पवित्र आत्म्याच्या बावतिस्माची बरे भाशेन समजणी दिली. मातेवाचो तिसरो आविस्वर 13 ते 17 वळीन आमकां जेजूच्या बावतिस्माची खबर मेळटा. तेन्ना जुआवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिलिया तावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुआव ताका आडायतालो अशें म्हणून म्हाका तुजे कडलें स्नान घेवची गरज आसा म्हाका तुजे कडलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजेशी येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो तें आतां आसूं दी. अशें करून जें देवाचें सगळें थारोनीक येवजणे प्रमाणे करचें आसा तें सगळें आमी पालतल्यांव. तेन्ना जुआव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवून येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांतल्यान एक तालो असो गाजलो, हो म्हजो पूत सगळे आपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. जुआव आमच्या सारको मनीस आसलो. पातकी सोयंबान जल्मलोलो. ताका आदावांचें पातक आसलें आनी जेजू देव आसलो. तो देव आसूनय कालतो जाता आनी जुआवाशी येता आपणाक बावतिस्म दी म्हूण. जेजू कसलेंच पातक करूंक नासलें आनी ताका आदावांचें पातकूय नासलें कित्याक तो देव आसलो. तो मनशां सोयंबान संवसारान येयलोलो आमच्या पातकां पासत, आमच्या मोगा पासत. जुआव उदकाचो बावतिस्म दितालो तें आमकां पातकाचें भोगसणें दिवंक. जेजू देव आसलो आनी ताका पातक नासलें म्हणटच ताका जुआवांच्या बावतिस्माची गरज नासली. पूण तो जुआवांशी बावतिस्म घेवंक येता कित्याक ताका 2 कारणां आसलीं. एक कारण देवाक जाय आसलें सोबे माजार सगळ्यांक लोकांक कळलोलें की जेजू जावन आसा देवाचो पूत, देवाचो मेंढरो, जो आमचे सोडवणे खातीर विंचून काडलोलो. दुसरें कारण ताका आसलें संवसारांत देवांच्या कामां खातीर विंचून काडलोलो
तें काम करूंक ताका पवित्र आत्म्याची गरज जाय आसली. जेन्ना जेजू जुआंवान बातिज्म दिता आनी तो उदकांतलो भायर सरता तेन्ना ताचेर देवाचो आत्मो पारव्या रुपान देंवता आनी देवाचो आवाज आयकूंक येता, हो म्हजो पूत चड आपुरबायेचो. आतां देवान जेजूक अभिषेक केलो पवित्र आत्म्यान आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजू आतां बापाचें उतर परगटूंक सुरवात करता. जुआंवांकूय जेजू कोण तो नको आसलो, पूण ताका पवित्र आत्म्यान कोळीत केल्लें. ज्या मनशाचेर पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो देंवलोलो पळयतलो तो देवाचो पूत आमचो सोरवंडार म्हूण. आनी आतां जुआंवांकूय आनी सगळ्या लोकांकूय कळोन येता जेजू देवाचो पूत म्हणून. आमी आतां कसलो बावतिस्म घेता काय? आमी खरेपणी देवाचेर बावार दवरता. आमी ल्हान आसतना बावतिस्म घेतात तेन्ना आमचो आवय बापूय वो फादरीन माद्रीन आसात तांकां पयलीं समजणी आसूंक जाय, ना तर तीं भुरग्यांक कसली समजणी दितलीं. म्हणटच आमी ल्हान आसतना बावतिस्म घेतात ताची कांय समजणी आसना. जेन्ना आमी व्हड जाता आनी पवित्र आत्म्याचो बावतिस्म घेता तो फक्त आमकां जेजू दिता. जेन्ना आमी जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो, बापाच्या उजव्याक बसलो आनी उपरांत ताणें पवित्र आत्मो धाडलो हाचेर आमी सत मानता, तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचो बावतिस्म घेता. एक्ट ऑफ द अपोस्टल आमकां मेळटा. त्या तेंपार ल्हान आसतना बावतिस्म दिनासले. व्हड जातकूच जेन्ना भुरग्यांक सगळें समजता, उतराची समजणी मेळटा, तेन्ना बावतिस्म दिताले. विन्संट मावान आमकां प्रश्न केलो, आमी डेजर्टांत आसा आनी थंयसर उदक ना, जाल्यार आमच्यान बावतिस्म घेवंक जाता? पळय, आमी बावतिस्म घेवंक जाता पवित्र आत्म्याचो. आमकां 2 बावतिस्म आसात, एक उदकाचो आनी दुसरो पवित्र आत्म्याचो. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोरवंडार स्वामी देव म्हूण मानून घेता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो बावतिस्म घेता. मार्क 16:20 16 वळीन आमकां मेळटा, बावाळ दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटेली, पूण बावाळ दवरिना जातीत ती कास्तीचें फर्मोण घेतली. आमी जेन्ना रेतीराक वेता वो खंयसरूय प्रे मिटिंगेक वेता तेन्ना आमकां कोणूय पाद्री वो टिचर आमकां देवाची उतराची शिकवण दिता तेन्ना तें मानून घेवंक आमकां अवघड लागता. पूण आमी पवित्र आत्म्याचो बावतिस्म घेता आनी खरेपणी जेजूक आमचो सोरवंडार म्हूण मानून घेता आनी ताच्या उतराचेर बावार दवरता तेन्ना आमकां सोडवण मेळटा. जेन्ना जेजू जुआंवांकडे बावतिस्म घेवंक येता तेन्ना जुआंव ताका आडायता म्हणून म्हाका तुज्या कडचो बावतिस्म घेवपाक जाय आनी तूं म्हजेशी येताय, म्हजे सरशें येताय अशें म्हणून जुआंवान जेजूक आडायलो. जुआंवान जेजूक आडावन चूक केली, कित्याक जुआंवांक देवान विंचून काडलोलो जेजूक बावतिस्म दिवंक. जुआंव भाशेन सादो मनीस आसलो, तो एक व्हड सांत नासलो वो पेगादोर नासलो, पूण ताका देवान विंचून काडलोलो जेजूची वाट तयार करपाक. तेच भाशेन आमकांय देव विंचून काडटा देवाचें काम करूंक, देवाचें उतर दिवंक वो इगोर्जेन कसलेंय काम करूंक. युकरिस्टीक मिनिस्टर, पॅरिश कावन्सिलाचे मेंबर, पाद्री, माद्री वो आनी कसलेंय काम जावं दी,
ही कामां करूंक देव आमकां कित्याक फावो करता? आमी एकदम बरी मनशां म्हणून वो आमी पवित्र म्हणून हे सगळें करूंक आमी पुरती न्हय. आमकां फावो ना, कित्याक आमी सगळीं पातकी. तरी आसतना देव आमकां विंचून काडटा आपलें काम करूंक. जेन्ना देव आमकां आपलें कसलेंय काम करूंक विंचून काडटा आनी तें आमी करूंक सोदिना, आमी तें काम करूंक पुरती न्हय म्हूण समजता, आमी पातकी समजता, तेन्ना आमी गोरवान भरलेल्या मनशां भाशेन जाता. जेन्ना आमी येशूच्या अमोलीक रोगताचेर विश्वास दवरता, ताणें आमचे पासत रोगत वारोयलें हें आमी सत मानता, तेन्ना आमी आमच्या पातकांतलीं नितळ जाता. जे भाशेन जुआवान जेजूक बावतिस्म दिवपाक आडायलो तेन्ना जेजून ताका सांगलें, आपूण सांगता तशें कर. तेच भाशेन जेजू आमकांय आपयता आपूण सांगता तें करूंक. जेजू देवाचो पूत जावूनय ताणें ताका अभिशेक जावपाची गरज आसली, जाल्यार आमकां तितली गरज आसची ना? ओय, आमकांय सगळ्या वेळार पवित्र आत्म्याची गरज आसूंक फावो. आमच्या भितर पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी फकत धर्म करता. आमच्या लागीं पवित्र आत्मो आसा तेन्ना आमच्यान जेजू Pray Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. जेजू ऐकोपा कारगा येईना. जेजू कारगा Praise Jesus. ऐकू येईना पप्पाचो. हॅलो. ऐकोपा येईना सिस्टर म्हाकाय. Yeah. म्हाका येना. Praise God. Praise God. प्रेज गॉड. तिने काय बरो रिकॅप केलो, ओय. Praise God. एकदम फर्स्ट क्लास रिकॅप केलो. म्हाका दिसता इंटरनेट प्रॉब्लेम जाले, म्हाका दिसता पपेचरचे. होय, होय ब्रदर, ते लोकांक सांगता तेगे केन्ना इंटरनेट हे जात म्हूण. ओके ओके Okay, okay. Praise God, thank you, Jesus. Praise God. प्रेज गॉड. पण जे तिने सांगले, जो रिकॅप सांगलो, एकदम बरो सजमणीक दिवन सांगलो. कित्याक जे हांवें शिकयलें लास्ट टायम, जेन्ना हांव रिकॅप आयकता केन्ना म्हजी कोंकणी आमची भास जी उलयता, पण जेन्ना कोण रिकॅप करता बरे भाशेन इतली क्लियर सजमणी मेळटा की म्हाकाय शिकोण मेळटा, म्हाका म्हज्याच शिकोणेची परतून शिकोण मेळटा. प्रेज गॉड. जेजू कारगा. Praise God. Praise God. Praise जेजू God. कारगा. म्हणटच आमची भयण म्हाका दिसता जे कनेक्शन गेले, नो प्रॉब्लेम. तर आयज आमी शिकोण कमेस करूया. होय ओय brother. ब्रदर. होय ब्रदर. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हणटच आयज हांव आयली पपेचो आयली परतून. जेजू कारगा. पळोवया तिका आनी कितें सांगूंक जाय उरलां. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पपेचो, म्हाका दिसता तुझे इंटरनेट कनेक्शन गेले आनी कितें उरलां सांगपाक? एकदम फर्स्ट क्लास रिकॅप केलोय तुवें. ओय, आनी थोडे आसा ब्रदर. बरें बरें, फिनिश कर तूं, फिनिश कर. वय वय, एकदम बरो सांगलोय तुवें. चल Praise फिनिश God. कर तूं. आनी पवित्र आत्मो आमकां बावतिस्मा वरवीं मेळटा. जेजून बावतिस्म घेतलो तेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो. तो जुआवान आनी थंय आसलोल्या सगळ्या लोकांक पळयलो आनी देव बाप ताका आपलो आपुरबायेचो पूत म्हणटा, कित्याक लोकांक खरेपणी आतां पळोवन येता आनी ती एक गोवायकी जावंक जाता. जेन्ना आमी आयकूं येता? वय वय, वय, वय. बरें आयको येता. नो प्रॉब्लेम. ओय. सांग. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचो बावतिस्म घेता तेन्ना लोकांक कशें पळोवन येता, आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं, आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, आमचें जिवीत आदलें जिवीत सोडून बरें जिवीत जियेतात तेन्ना आमचें सगळें जिवीत बदलता. तेन्ना लोकांक कळोवन येता
सगळी कृपा आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं मेळटा आनी देव आमकां जेजू भाशेन आपल्यो पूत धुवो म्हणटा. रोमकारान 5 आवेसोर 5वी वळ अशें मेळटा. हो बरोसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. ज्या परी आमी हाली ग्लासान उदक घालता तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोरवोंडार आनी स्वामी देव म्हूण मानून घेता तेन्ना देव आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतयता आनी होच मोग आतां आमच्यांनी दुसऱ्यांक दिवंक जाता, आमच्या दुस्मानांक देखून. आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा फावो जाता आनी हीच कृपा घेवन आमच्यान कसलीय कामां करूंक जातात, कितली ती अवघड आसूं आमच्यान ती करूंक जातात. आमच्या कुटुंबान कोणूय घोव वो बायल पयलीं जेजू थंय येतात, जेजूचो मोग अनुभवतात, जेजूच्या उतरान रिगून रावतात तेन्ना घोवान वो बायलेक जबाबदारी आसता तोच मोग जो तांणी अनुभवला तो तांकां दिवंक. आमी मनशां भाशेन म्हाका बरें केल्यार हांव बरें करतलें, म्हाका वायट केल्यार हांव ताका वायट करता, पूण पवित्र आत्म्याचो मोग तसो न्हय. आमी बरीं आसूं वो वायट आसूं वो पातकी आसूं, पवित्र आत्म्याचो मोग मीत मेर नासलोलो मोग. देव आमचो कित्याक मोग करता काय आमी बरीं मनशां म्हणून, आमी पवित्र मनशां म्हणून देव आमचो मोग करता, पूण देव आमचो मोगाळ देव आमचो सगळो मोगूच देखून तो आमचो मोग करता आनी त्या मोगानूच देवान आमकां विचून काडल्यान. जेन्ना आमी देवा भाशेन मीत मेर नासलोलो मोग आपणायता तेन्ना आमच्यान बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता आनी दुसऱ्यांकूय देवाच्या राज्यांत आमंत्रण दिवंक जाता. आमेन. अर्गां जेजू. आमेन. आमेन, आमेन. 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 देव बरें करूं पप्याच्या. एकदम फर्स्ट क्लास. म्हाका एकदम हीच शिकवण म्हाका पोत्तून आयकोन इतलें बरें दिसलें की इतली क्लियर तुवें रिकॅप केलोय. देव बरें करूं. चड आनी चड देव बरें करूं. Praise God. And brother, हांव कितें म्हणपाक सोदतां हे भयणीचेर. ही भयण इतली बिझी आसता, शी इज हँड्स फुल ऑल द टायम. पूण एक करपाचें ना म्हणना. सो इतलो एफर्ट कोन्न ताणें काय बरें उतरांनी रिकॅप केलें. सो नायस एंड गॉड हॅज ब्लेस्ड हर. जेजू कारगम. देव बरें करूं भयणी. And recap करपाक कितलो टाइम लागता अंडरस्टँड जावं बरोवपाक. Awesome. Thank you, Papacha. Wonderful. हे फक्त पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान करूं. Yes. आमी सलमन रिकॅप कितें आयकलें बिश्टें बरयलें Yeah. भशेन तिणें तें एक्सप्लेन केलें एकदम क्लियर. आनी आयज म्हाका जेन्ना ती रिकॅप करताली म्हाका 2 उतरां नवी कळ्ळीं आयज. अनुभवता म्हणजे कितें? हांव सदांच एक्सपिरियन्स पूण अनुभवता म्हणजे कितें? बांधून घेता. ओके. हांव तें जेन्ना घेता तें म्हणटा हांव आपणायता म्हणटा पण अनुभवलें आमी. Praise Jesus. Brother, तुगे कोंकलिश कान ताणें कोंकणी केलें. भयणी पेपेच्या देव बरें करूं. म्हणजे रिकॅप करपा दिसा सदां इंटरनेट सारकें आसना. कॅन्सल. एक क्लासीन येवन आतां एक देड वरस येवन आमची भास म्हजी एकदम बरी जाली वय की ना. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचे बरोबर अनुभवता आनी आपणायता. जेन्ना ल्हान आसलो गोंयांत तेन्ना आयकतालो पूण कांय सोजमणी नासली. पूण आज पळय काय बरे भाशेन तुमचे वरवीं पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयता, अनुभवता, आपणायता तें.
ब्रादर आनी एक कोंकणी तू सगळ्यात म्हूण फाल्यां सावन कॉमेर्स कर. कोणी मेवलो जाल्यार गुड मॉर्निंग म्हणनाका, देव बरो दीस दिवं म्हूण देवाच्या नांवान. हांव देव बरो दीस सगळ्यांकूच म्हणटा सकाळीं. इंग्लिशीन म्हणनाका, गुड मॉर्निंग म्हणनाका. जेजू गारगांव. काय आता आमचो भाव सुपर आता बोटीर वचून पळय सगळ्यांक भितर आमची भास शिकयल्या ताणें. सगळे गोंयकार केल्या ताणें. थोडे हाचे उलयता थिंगा. जेजू गारगांव. जेजू गारगांव. जेजू गारगांव. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां आयज एकदम शॉर्ट शिकोवन दिता. आमकां म्हजे कडेन फकत 25-30 मिनटां आहा. म्हणटच नातालांची परब आतां आमी कालच्या म्हयन्यान केल्या, वय की ना, 25 तारखेक. ह्या वेळार फकत म्हजी बायल मेलिनी हा, आमी हांव हा हांगा, पूण आमची भुरगीं सगळे कडेन भायर आहात. दुसरी चली युके हा, व्हडली चली पुण्यान काम करता, चलो मानिपाल शिकता. म्हणटच नातालांची परब म्हणटात ती 25 तारखेक आसली म्हणून पयलो चेडो येयलो सुमार 10 तारखेक डिसेंबराचे, मागीर चली येयली युकेंतल्यान 18 तारखेक, आनी व्हडली ती 24 तारखेर येयली. आनी हांव पळयता की सगळीं भुरगीं आतां नातालांच्या दिसा घरा येतात. सगळीं घरा येतात कित्याक नातालांची परब जावन आसा फॅमिलीची परब, वय की ना. इट्स ऑलवेज अ फॅमिली ओकेजन. सगळीं घरा येतात. पूण जेन्ना एक येतात घरा येता, खूब विचार म्हाका शिकयतालो की आमी सगळीं आमी घरा वेता. आमी सगळीं घरा वेता, वय की ना. पळय, आमची व्हडली चली आपल्या पुनाथान घरा येयली, दुसरी चली युकेंतल्यान हांगा घरा येयली, चलो थिंचर आपलो शिकता तो घरा येयलो. आमी हांगा हा, पूण आमी खरें म्हणल्यार आमी सगळीं एक दीस जाता म्हणसर आमी खी वेता, आमी घरा वेता. तुमी आमी सगळीं पळय आतां 2023 कॉमेर्स जालें, मागीर फुडल्या वर्सा 24, तेन्ना 25. जितलीं वर्सां फुडें वेतात आमी खी लागीं खी पावता. Praise God, that's so beautiful. Yes, brother. जो ह्या संवसाराचो लोक हा म्हणटलो आमी फोंडान वेता. Praise Jesus. पूण आमी जी जेजूचे भावार्थ धरता, आमी खी वेता, आमी आमच्या सर्गीच्या बापा कडेन वेता, आमी घरा वेता. Yes. दीस फुडें वेतात, आमकां वेळ कमी हा, पूण आमी वाटेर आसा कित्याक आमी आमच्या सर्गीच्या बापान ज्या घरा आमी सासणाच्या आसलेले हांव ते जुवार जावन आसा. आनी म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार जेन्ना म्हजी भुरगीं घरा येवंक नासलीं, आतां व्हडली चली पुना आसता, तिजो ताका आपलें जेवण करचें पडटा, आपलो रोस धुवचो पडटा. मागीर तिचो उठोन आमी ना, ताका उठोन आपले ब्रेकफास्ट करून तिचो कामाचेर वचचें पडटा, परतून येवचें पडटा गाडीक धरून, तिचो जें करूंक जाय टूथपेस्ट आनी टूथब्रश आनी साबण आनी कितें करूंक जाय, शॅम्पू कितें लागता तो ताका सगळो वावर आपणाच करूंक पावता. दुसरी चली जी आतां तिचो युके काम करता, हें सगळें आपली व्हडली भयण करता तेच भाशेन ताकाय करचें पडटा. पुताक म्हज्या जो शिकता तो ताका मेसान तिचो जेवणाक वेचें पडटा, ताका जे गुडू आहा ताका जे गुडू दिता आमी तो जाणो तितलेच गुडू ताच्यान चड मोडूंक जायना. मोडले जाल्यार तो जाणो आतां ते बाजेटान एडजस्ट करचें पडटा. ही सगळें चिंतपाक ताका पडटा. पूण जेन्ना ती घरा येतात, आतां नातालांचे परबेक तांकां जेवणाचें कांय हुस्को ना, तांकां रोप दिवपाचो कांय हुस्को ना, ताका कामार वचपाचो कांय हुस्को ना, दुडवाचें कांय हुस्को ना, ताका सगळें घरा तांकां मेवता. आयते तयार, वय की ना. जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, हे सगळें आमकां करचें पडटा. आतां कितलीं जाणां तुमी हांगा आहात, कामाक वचचें पडटा, मागीर कोणाच्या नातालांच्या दिसा वचचें पडटा, बर्थडेयाक, मागीर कोणाक गिफ्ट हाड, मागीर बाजारान वच,
चिकन हाड, मटन हाड, नुस्तें हाड, सब्जी हाड, मागीर रान आनी सगळें करचें पडटा. पूण एक दीस येतलो जेन्ना आमी घरा पावतले तिंचो रांदपाचें ना, तिंचो रोप धुवपाचो ना, तिंचो विजा काडपाचो कांय काम ना, गोरकाराक कितें सांगपाचें, बायलेक कितें सांगपाचें, मीठ कमी केलां, मीठ चड घालां, चड हें साखर घाल्या कितें कांय पडना. सगळें तयार आसतलें, कांयच काम करपाची गरज आसची ना. वय की ना? आणि जेन्ना आमी थोडे दीस ह्या संवसारांत आसा आमी जाणो की एक दीस आमी थी आसतल्या घरा पावतल्या. जेन्ना म्हजी भुरगीं येयलीं आतां एक सुमान जाल्यार एक म्हजो पूत निमणो गेलो, पयली दुसरी धूव गेली 30 तारखेर, मागीर धूव गेली 1 तारखेर, हो चेडो गेलो 5 तारखेर. आनी जेन्ना ती गेलीं आमी दोगांय उरलीं. आनी हांव आतां जे हांव चिंतालो तो पवित्र आत्मो म्हाका सांगूंक लागलो, पळय म्हणूंक लागलो, ती गेल्या. आमी ह्या संवसारांत हांव जेन्ना ती घरा येयलीं तांकां आतां एक चान्स मेळलो तिचो पुतून आपल्या कामाचेर वचपाक, पळय तिचो शिकपाक, तांकां वावर करपाक, हें करपाक, तें करपाक. आतां आमचो भाव सुकूर 2 वर्सां बोटीर आहलो, ताची फामील एकटी हाडली, रेणुका एकटी हाडली, भुरगीं तिचो एकटी हाडली. पूण थोडे दीस पयलीं जेन्ना तो घरा परतून येयलो आनी आयज आमकां ताणें भलायकी दिली, तो जाणो की थोडे दीस घरा आसतलो. बायल ताका बरे भशेन शीतकोडी रांदतली, सगळें पद्दली, भुरगीं येतलीं ताचे मोचे बी पॉलिश करतले. पूण तो जाणो जेन्ना परतून बोटीर वतलो तेन्ना हें सगळें जें ताका कोत्तात तीं ताका परतून करचें पडटलें. जे भाशेन आमी आतां ह्या दिसांनी कोत्ता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी घरा येता जें आमी सदांकाल कोत्ता आमकां दुसरो कोण कोत्ता. कितलो जो लोक गाल्फाक आसता, UK आसता, जेन्ना ती गोंयां येतात तिचो कोण ना कोण भावा भयणा म्हणटा हांगा जेवणाक ये, थिंचो रातीक ये, ह्या पार्टीक ये, ह्या काजाराक ये. आनी आतां कांयच पडोंक ना की हातून मार्केटान वचपाचें आनी कितें हाडपाचें. मार्केटान वयतलेच तुमी कितें हाडपाक भितर व्हरपाक, पूण हांगा रांदपाक बी चड करून करचें ना, कित्याक हॉटेलान घेतल्यार कोण तरी आपयतलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, एक दीस आमकां सगळ्यांक येतलो की आमी घरा वेतले आनी घरा आमी वसोंक जाय जाल्यार आयकात बरे भाशेन, घरा आमकां वसोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमचें रांदपाचें, बाजारान वचपाचें, रोप धुवपाचो जें आमी कोत्ता तेंय आमी ह्या संवसारान आमी करूंक जाय. हें आमचें सदांचें काम. खरें म्हणल्यार घरा पावचे पयलीं कितें काम आमी करूंक जाय? तयारी करूंक जाय. आनी चड करून आमच्या भाव सुकुरान आमकां आयज सांगलां बोटीचेर, म्हाका एकदम खुशालकाय भोगली. एकदम खुशालकाय भोगली जें ताणें म्हाका सांगलें, तें आमकां गोवायकी दिली. कित्याक जेन्ना आमकां सर्वीस वता, कोणाक सर्वीस जाय, बाबा प्रेयर कर, बाबा म्हजे पासत म्हाका स्क्रिप्चर सांग, म्हज्या भुरग्या पासत मागणें कर, ताका घालपाक वडपाक मागणें कर. गेलो आतां एक पाटी गेलो, ताजो आनी पतोच ना हांगा ह्या बायबल क्लासीक. कित्याक काम जालें, पयस मेलो. हांव सगळ्यांची खबर सांगना, पूण चड करून हें घडटा जेन्ना आमी त्रासान आसता, कोणाचे काजाराची जिबीत सारकें ना, कोण त्रासान पडला, एक पाटी आमचें काम जालें, आतां बायबल स्टडी येवपाचें, आतां दिवपाचें तें आमी विसरता. कित्याक आतां आमच्या कामान आमी बुडटा. आमी आमच्या कामान इतली आमी आमच्या कामान पडटा. आतां दिनार येता, पावंड येता, डॉलर येता, रिंगेट येता, सगळे करन्सी येता. आमी आतां जे 8 वरांचें काम आहा आमी आतां 16 वरां काम करतात, कित्याक एक्स्ट्रा पयशे वतात. पूण आतां जेजू मातसो पयस जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, ह्या आमच्या भाव सुकुरान आमकां जें सांगलें एकदम खुशालकाय भोगली. तो बोटीर वचोन कितें करूंक लागलो? देवाचें उतर रिगूंक लागलो, दुसऱ्यांक देवाची उतर दिवंक लागलो, परगोट करूंक लागलो, त्या उतराची सोजमणी दिवंक लागलो.
कित्याक कोत्तालो जेन्ना ताका टिप्स येताले तो कित्याक तो मांडटालो सगळ्यांक कित्याक तो मोग जो जेजूचो ताचे भितर हा तो म्हणटा म्हाका ताका फामील हा ताची बायल हा ताची भुरगीं हा ताच्या म्हणून जाताले अरे पयशे पडटलो आतां इतले रेंट दिवंक जाय हाका दिवंक जाय ताका दिवंक जाय हे सगळे पडटलो पयशे कितलो मोग ताचे भितर हाल्लो Praise God. सगळ्यांक मांडटा होय हाचो brother. ओर कितें हाचो ओर कितें की हांवें देवाचो मोग अणभवला आपणायला अनुभवला. अनुभवला देखून होच मोग तुज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता तो मोग हांवें म्हाका मेळ्ळा देवाचो तोच मोग म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता जें ताणें केलें हांव ताच्या गोवायकी वरवीं हांवूय शिकता सगळ्यांनी आमी ताची गोवायकी वरवीं आमी शिकता कित्याक भाव भयणीनो अशें घडटा की जेन्ना आमकां देव सगळें दिता आतां आमी कोणाचें चिंता म्हज्या फॅमिलीचें म्हज्या भुरग्यांचें दुसऱ्यांचें चिंता आमी दुसऱ्यांचें चिंता आनी देखून जेन्ना आमी देवाचो मोग आमी अणभवला खरेपणी आमकां तो मेळ्ळा आमी खरें तो इतलो गोश्ताचो मोग तो आमी अणभवला तोच मोग आमच्या दुसऱ्यांक दिवंक जाता हांव तुमकां आयज शिकोवन दिवंक सोदता म्हाका दिसता वेर 15-20 मिनटां हा बाय फातिमा कॅन बी पुट जुवाचो 17वो विस्वोर 13 कॉमेंट्स करूया जुवाचो 17वो विस्वोर पळय वो 17वो विस्वोर जो आमी नियाल कोत्तेले हांव वो 17वो विस्वोर जेजूची निमणो शर्मा हे जावन आसा जे मागणे कित्याक 18वी वडीन तो आतां ताका बोणकोणीन वता हे जावन आसा ताची निमणी उतरां तो खुर्सार वेचे आदी आनी ह्या 17वी वडीन 17वा विस्वोर वोड पयली वोड तान कॉमेंट्स जाता पूण 13वी वडीन आमी कॉमेंट्स करूया 13वी वडीन कॉमेंट्स करूया मातशी वाचूया 13 ते सुमार 16 वा 17 पासून वाचूया तेजे उपरांत हांव मातशी थोडी शिकवण दिता पूण आतां हांव तुजे सोरशी येता आनी म्हजो संतोष तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना पूण नश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले को तुजे उतरूच तें सत जेजू कारगा परतून 13वी वडीर वसया पण कितें म्हणटा जेजू पूण आतां हांव तुजे सोरशी येता आनी म्हजो संतोष तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत अजून संवसारान आसतना ह्यो वस्तू उलयता भाव भयणीनो जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयलो आपल्या बापाची खोशी करपाक तो ह्या संवसारान फकत रावपाक येवंक ना तो येयल्लो ह्या संवसारान तुजे पासत आनी म्हजे पासत मरपाक जे भाशेन जुआं बातिस्तान म्हणलेलें
ही जावन आसा देवाची शेळी, संसाराचे पाप काडटा ती. वो जावन आसा देवाचो मेंढरो. तो जेजू जाणो आसलो, आपल्या समोर बापाशी घोट आसलो म्हणून की बापान ताका आपलो मेंढरो केलो ह्या संवसारा पासून. आनी आतां जेन्ना जेजू मागणी करता 13वी वडीन पूण आतां हांव तुजे सोरशी येता. तो आपल्या बापा कडेन मागणी करता. म्हणटच बापा कडेन सोरशी येता जाल्यार ताच्यान कसो वसोंक जातालो बापा कडेन? जिवो ताच्या बापा कडेन वचपाक जाय जाल्यार कितें करपाचें आसलें ताका? ताका गरज आसली मरपाची. ताका गरज आसली मरपाची. भाव भयणीनो, जो कोण ह्या संवसारांत थान घरा वेता ताका मरपाची गरज. आयकात बरे भाशेन. 3 मरणां आमची जातात. 3 deaths. एक मन एक आमचे मरण जाता तें जाता जेन्ना आमी एक नवी रोसना जाता बातिस्मा वरवीं. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानता तेन्ना आमचो मेलोलो आत्मो कोणा भाशेन जाता? जेजू भाशेन. जेजू भाशेन जाता, होय की ना? आनी जेन्ना आमचो मेलोलो आत्मो तो आदामाच्या पातका वरवीं आमी ह्या संवसारान जल्म घेता, तो आत्मो आतां जेजू सारको जाता, आमचे पयले मरण जाता. आमी कुडीन मरना, आमच्या मनान आमी मरना, आमच्या आत्म्यान आमी मरता. कित्याक आमकां गरज मरपाक आमच्या आत्म्यान वो नवो आत्मो आमकां जेजू सारको मेळपाक. आयकात बरे भाशेन 3 मरणाची खबर हांव करता. म्हाका वेळ कमी आहा म्हणून हांव 15 मिनिटांनी जे सांगूंक सोदता हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आमी खरेपणी जे जेजू ह्या संवसारान तो आतां 13वी वडीन म्हणटा पूण आतां हांव तुजे सोरशी येता. हे मागणे तो आपल्या सोर्गीच्या बापा कडेन करता. तो ह्या वेळार मनीस आहा, तो देवाचो पूत, पूण ह्या संवसारान तो एक मनीस जावन येयलो. आनी 13वी वडीन तो आपल्या बापाक मागणी करता आनी म्हणटा बापा आतां हांव तुजे सोरशी येता. म्हणटच आमकां सगल्यांक आमी सगळीं जाणो जाल्यार की आमी खंय वेता? आमी खंय वेता? आमी घरा वेता, होय की ना? आनी घरा वेता जाल्यार हे पयले मरण जे आमी मरोंक जाय ते जावन आसा आमच्या आत्म्यान. हो पोन्नो आत्मो जो मेलोलो आत्मो आसलो, हो जो पातकाचो आत्मो आसलो आदामाच्या पातका वरवीं, तो आतां आत्मो केन्ना जेजू सारको जाता? जेन्ना कोण आमकां पवित्र पुस्तक पवित्र शवर्तमान हो देवाचे उतर परगट करता, जेन्ना कोण प्रेगादोर आमकां शिकयता, तो आमकां सांगता जेजून खुर्सार आमचे पासून कितें केलें तें. ती सोजमणी मेळल्या उपरांत आतां आमचो आत्मो जो पातकान बुडला तो आतां मोडटा जेजू बरोबर. आनी आतां आमकां जेजूचो आत्मो मेळटा आनी त्या वेळार आमचे पयले मरण जाता. सगळ्यांक सोजमणी मेवली? एक पाटी आमी जेजूक आमी अणभवता. आतां जेजू आमच्या भितर आहा. आतां आमकां ताणें आपलो पवित्र आत्मो दिला. आतां कमी जाता आमचे दुसरे मरण. दुसरे मरण म्हणजे कितें? जेजू म्हणटा कोण म्हजो पाटलावदार जाल्यार ताणें आपलो खुरीस घेवंक जाय. इंग्लिशीन सांगता, if anyone wants to be my disciple, he has to take his cross, die to self and follow me. आमचे भाशेन die to self म्हणतात ते भाशेन कोय म्हणतात आमचे भाशेन die to self. आपलेच पासत मरून. आपलेच पासत मरण म्हणजे हे जेन्ना आमी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आमचे पयले मरण जाले, आतां जेजू आमचे भितर आहा. ज्या भाशेन जेजून आपलो प्राण सोडलो, आपली कूड भेटयली एका मेंढऱ्या भाशेन, तेच भाशेन आमकां खुर्सार वचपाची गरज ना. पूण आमी आतां आमचें जिवीत आमीच
वी हॅव टू डाय टू सेल्फ. म्हणजे आता आम्ही जे कोत्ता आम्ही करूंक जाय फकत देवाचे उतर पाळपाक आणि वो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक. रोमकारांक हांव मातसो फास्ट उलयता कित्याक हांव चड वेळ काडूंक सोदिना, पूण रोमकारांक 12:20 वोड 2 रोमकारांक रोमन चॅप्टर 12 वर्स नंबर 2 रोमन चॅप्टर 12 वर्स नंबर 2 कितें म्हणटा? मन बदलप. ना ना वर्स 2 न्ही, पयलो वर्स 2 न्ही, पयलो रोमकारांक 12:20 वोड 1 म्हणटोच भावा भयणानो, मातशी वाचात प्लीज, मातशी वाचात प्लीज. म्हणटोच भावा भयणानो, देवाचे व्हड कोणवालायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें, पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमच्यान ताका संपूर्ण करात. म्हणजे कितें? समर्पण करात. ऑफर युअर बॉडी एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस. Praise God. आयकतात भाव भयणीनो? आणि हे ऑफरिंग ऑफ लिव्हिंग सॅक्रिफायस आमची कूड टू ऑफर एज अ जिवी बोली हे जावन आसा सदांकाल, फकत आयज न्हय, इगोर्जेर वेता न्हय, फकत जेन्ना आडवेंताचो वेळ येता तेन्ना न्हय, आता कॉरेजमाचो वेळ येता तेन्ना न्हय, हे जाता सदांकाल. उठ्ठाथान न्हिदो पर्यंत आमी आमची कूड वी हॅव टू डाय टू सेल्फ इन ऑर्डर टू ओबे गॉड्स वर्ड. देवाची खोशी करपाक. आणि जेन्ना देवाची खोशी करता आमी ताका सांगता की आमी खरेपणी तुजो मोग करता म्हणून, आणि आता त्याच्या मोगा वरवीं ते मोग करता म्हणून आता आमच्यान हो मोग आमच्या भाव भयणांक दिवंक जाता. जे भाशेन आमी एक कुडीच पडयता, तुमकां दाखयता. हांवें सांगलां पाटी केन्ना सांगलेलें, ज्या भाशेन आमी हो खुरीस पडयता. जेजून सांगला हो खुरीस घे सदांकाळ आनी म्हज्या फाटल्यान ये. म्हणजे कितें? वो जो वयतान सोकला आसा, खुर्साचो जो स्ट्रक्चर आसा, वो जावन आसा आमचो संबंद देवाशी. वो जावन आसा आमचो संबंद देवाशी. म्हणटच जेन्ना उतर पाळटा, म्हाका कोण म्हणटा अरे ताका बोगस, ना ताका बक्षी ना, म्हाका कितेंय सांग तूं, पूण ताका बक्षीचो ना. जेन्ना हांव देवाचें उतर पाळटा, हांव कितें करता? हांव खालतो जाता आनी दुसऱ्याक हांव बक्षीता. हांव उतर पाडूंक सोदता. जेजून सांगलां तूं खरें म्हजो मोग करताय जाल्यार तूं म्हजें उतर कोत्तलोय, तूं म्हजें उतर पाळटलोय. तर जेन्ना हांव म्हजो समज जेजूशी गोड करता, हांव ताचें उतर पाळटां. जेन्ना ताचें उतर पाळटां, आतां हांव म्हजो मोग म्हज्या पेल्याशी करता. हो जावन आसा म्हज्या पेल्याशी मोग, हो जावन आसा म्हज्या देवाचे. म्हणून जेजू म्हणटा खरेपणी तूं म्हजो फाटलावदार जाल्यार तुजो खुरीस घे. वो खुरीस न्हय आमी एका कार्पेंटरा कडेन वचून ताका सांगपाचो व्हडलो खुरीस कर म्हणून म्हाका वयर वचून गरज ना तुका. कार्पेंटरा कडेन फकत वच, तितून एक मेज आनी तुका एक कोदेल करपाक. खुरीस करपाक ना. हो खुरीस फकत जेजूचो खुरीस. पूण खरें म्हणल्यार हो खुरीस हांवें सदां घेवन व्हरोंक जाय. हो खुरीस जावन आसा म्हजें जिवीत जें हांव जियेतां हें उतर करपाक सदांकाळ. म्हणजे हो जावन आसा म्हजो संबंद देवाशी, आनी हो संबंद जावन आसा म्हज्या पेल्याशी. आनी जेन्ना हांव कोत्ता आनी हो खुरीस सदांकाळ घेता, हांव हें दुसरें मरण मोडटा. दुसरें मरण मोडटा म्हणजे कितें? हांव हें मरण सदांकाळ मोडटा. एवरी डे आय डाय टू सेल्फ. कित्याक? देवाची खुशी करपाक. आनी हो मोग जो हांवें देवा कडसून आपणायला, देवा कडसून म्हाका मेळ्ळा पवित्र आत्म्या उदेशी, हो म्हज्या भाव भयणांक आनी दुस्मानांक पासून. तिसरें मरण आनी निमणें मरण जावन आसा जेन्ना म्हजो वेळ पावता म्हाका काशावान घालपाक. काशावान घालपाक जेन्ना मनीस मोडटा ताका कितें करतात? ताची कुडीक कितें करतात? काशावान घालतात.
मागीर तिचो सिमिटेरीन वतात आनी तिचो ताका पुजतात. पूण ताजो आत्मो आनी ताचें मन खी येतलें देवाची. आमकां घरा वचोंक जाय जाल्यार हे पयलें मरण आमी मरोंक जाय, जे भाशेन आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. Amen. दुसरें मरण म्हणल्यार सदांकाल मरोंक जाय आमची कुडीन, कित्याक आमी देवाची खुशी करूंक जाय. आनी निमणें मरण जावन आसा हे मरण जेन्ना देव म्हणटा म्हज्या पुता म्हजे तुवें जें तुका सांगलेलें तुवें केलां, आतां ये परत आतां वेळ पावला आतां तुका, आतां दुसऱ्यान आपलें काम करूं न्ही, तुवें म्हजी खोशी केली, आतां ये. त्या वेळार हांव कितें म्हणटा, सायबा हांव मोडटा, ना 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 सायबा वेळ पावलो, हांव येता आनी कोणाक वांगडे करपाची गरज ना. अरे बाबा जेजूच्या गाणी हांव बरो जालो, नाका सायबा हे पुरो आतां म्हाका, आतां तुजे कडेन हांव येता. ते भाशेन 13वी वडीन जेजून म्हणलें, बापा हांव तुजेशी परत येता, बापा हांव तुजेशी परत येता. भाव भयणीनो, हे निमणें मरण जें हांव तुमकां सांगता, सैतानाक आमकां व्हरोंक जायना, सैतानाक आमकां काबार करूंक जायना. आमचो देव आमकां म्हणटलो, पुता म्हज्या, तुवें म्हजी खोशी केली, ये परत. आनी हांवूच म्हजो आत्मो सोडटा आनी हांव म्हज्या बापाशी मेळटा. सैतानान म्हाका कांयच मारूंक जायना. जो कोण मेला पयलो आनी जेजू ताचे भितर आहा, आनी जो सदांकाल मेला आपली कूड पेटयल्या देवाची खोशी करपाक, ताका गरज ना देंवचार ताचे कडेन येत जाल्यार ताचें खोट मारूंक जाता. पूण तो म्हणटा, अरे देंवचारा तूं म्हाका वतलोय, हांव म्हजो प्राण सोडटा, जे भाशेन जेजून सोडलो. हांव जाणो आतां म्हज्या बापाची खोशी केली, हांव आतां घरा वेता. आयज भाव भयणीनो, तुमच्या फुडें ही 3 मरणां जी आमी मरूंक जाय. खूब जाण आमी ते पयले मरण आमी मेल्या, आमी जाणो की आमी आतां एक नोय रोसना म्हणून, पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा. पूण हे दुसरें मरण जें आसा हें सदांकाल मरोंक जाय. आमची कूड आमी एक जिवी बळी कशी दिवंक जाय, कित्याक देवाची खोशी करपाक. हो मोग आमच्या पेल्यांक, आमच्या दुस्मानांक पासून दिवपाक. हें आमी सदांकाल करया. आनी जेन्ना आमी मरण आमी सदांकाल मरता, देवाची खोशी करपाक एक दीस येतलो जेन्ना जेजू म्हणटलो, पुता म्हज्या, तुवें म्हजी खोशी केली, तुका आनीक रावंक जाय, नाका सायबा, प्राण सोडटा, येता घरा. आमी तयार खोशेन आमी बेतले हांव, कित्याक आमची तयारी सदांकाल आसता. तयारी करपाची गरज ना, आमी तयार आसतले हांव जेजू कडेन वचपाक, घरा वचपाक. हें करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू कारगां. Thank you, Jesus. 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 Praise Jesus. Bye, Katie. Start. Korea Mango, closing prayer. Yes. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कारगां आणि दिनवास आयच्या दिसापासून बापा अनेक दीस आमकां तुवें दिलो आनी एक भाव भयणांक तुजो हात लावून हे जमातीक तुजें उतर आयकूंक एकठांय केली आनी सगळ्यांनी मोगान आनी शांतिकायेन तुजें उतर आयकून घेतलें. आयज आमकां जायत्यो बऱ्यो टेस्टमनी आयकूंक मेवल्यो. आमच्या भाव भयणांच्या जिवितान देवाच्या उतरा वरवीं जायतें बरेंपण मेळ्ळें, तें तांणी दुसऱ्यांक उक्तें करून दाखयलां. तर तांचेर आमी नियाळ करूंक आनी आमच्या जिवितांत बरी फळां उत्पन्न करूंक वावरूंक बापा तुजो आदार मागता. आयज आमच्या भावान ब्रदर विन्सेंटान देवाच्या उतराची समजणी दिल्या, ती आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक वावल्यार पुरो म्हूण मागता. बापा ब्रदराक आनी ताचे फॅमिलीक बरी भलायकी आनी सगळें ताच्या जिवितांत बरें जावंक आवडटा. आमी सदां देवाच्या उतराक विश्वासी रावंक जाय. हे हांव मागणें करतां त्या जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. Amen. 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 Praise Amen. God. Thank you, Praise Jesus. God. Amen.